ओके, गो अहेड बाबा. चालू करूंक सिस्टर. होय. बापाचे नावे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. Amen. मोगला बापा, अर्गां तुका मोहिमा तुका, वडवी तुका, पवित्र आत्म्या. आयच्या दिसा म्हाका विसरून काडला देखून. Many are called, but few are chosen. Thank you, Jesus. Abba Father, आम्ही आयज जिवी आसा. तुझे टू शेअर द वर्ड. आमचो भाव आयज आमकां त्याचे उतर दितलो. त्या उतराचेर तुवें सांगलां, म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता ताचेर चिंत दी. दोतोरायेन म्हजें उतर आयक. तुज्या तोंडार भायर दवरी नाका. तांकां तुज्या काळजांत बांदून दवर. वय आबा फादर, जे कोण म्हाका आमचो आयज भाव आमकां शिकयता पळय ती उतरां तुजी मोगाल उतरां आमच्या काळजांत लायक द सोअर अँड द सीड. जे ती उतरां तो सांगता तो आमी दिवची न्हू रस्त्यार पडोंक, कांट्यांनी पडोंक, खोडपांनी पडोंक, पूण डायरेक्ट इंटू आमचे काळजांत रिकोंक. ती उतर आमी आयकल्या उपरांत आमी कोणाक सांगोंक दिवंक तुजें उतर दुसऱ्या मनशांक, आनी तांकांय आमी ह्या ग्रुपान हाडपाक आमी मागणी करता बाबा. त्या दिसा ब्रदर सांगतालो एक बायलेक तो ओल्ड एजान तो होम फॉर द एजंटान गेलोलो आनी तो शेअर करतालो द सोअर ऑफ द सीड. तेणें तिका हील करूंक ना, पूण तो उतरांनीच ती बरी जाली, तिका हिलींग मेवलें. तेच भाशेन कित्याक तें उतर रस्त्यार पडोंक ना, हरपट पडोंक ना, कांट्यांनी पडोंक ना, ताची काळजान रिकलें. त्या पासून तिका हिलींग मेवलें. Abba Father, I thank you and praise you for this opportunity you had given to us. Thank you, Abba Father. अर्गा आणि महिमा तुका, अर्गां पवित्र आत्म्या. बापाचे नावीन, पुत्राचे आणि संताचे. आमेन. Amen. 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 Arkan Jesus, Praise Muhiman. God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Okay. Testimony हाय कोणाल्यो? आज जायती हाय प्ले करपाच्यो. Praise God. Praise God. आहा जोनिना? हांव सांगोंक सिस्टर, हांव सांगोंक म्हजे पयली. Yeah, go ahead. Go ahead. Praise God. आमचे एक स्पिरिच्युअल फ्रेंड हा, तिका विकेट स्पिरिट ऑफ कॅन्सर म्हणटा आमी ती कॅन्सर पेशंट म्हणून सांगू. विकेट स्पिरिट ऑफ कॅन्सर तिका आहलो. तेन्ना ती केमोथेरपी घेवन आनी रेडिएशन घेवपाचें बाकी आहली. तीन बिलीव केलें आपूण हील जाली आनी ती गेली बँगलोर टेस्टिमनी दिवपाक. तर फादरीन तिका विचारलें तुवें डॉक्टराचो रिपोर्ट हाडलाय काय. तेणें सांगलें ना, म्हजी रेडिएशन बाकी आसा. तर तेणें सांगलें बरें, तूं रेडिएशन बाकी घेतल्या उपरांत डॉक्टराचो प्रूफ हाड दाखोवपाक. सांगलें वय. मागीर ती येयल्या उपरांत डॉक्टर गेली रेडिएशन घेवपाक. ती रेडिएशन एक दोन घेतली आनी डॉक्टर तेजे पॅकेज आहलें ते तेणें सगळें इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्सा ते सगळे पयशे तेणें भरले. मागीर सडनली डॉक्टर म्हणूंक लागलो तुजे 27,000 बाकी आसा. तिका तो शॉक जालो. आतां ती प्लेनान गेली आनी फॅमिली गेली आनी ते म्हणटा आपणा लागीं तितले पयशे ना, बिकॉज तिका हेल्प ना कोणाचो, ओन्ली तेजो घोव बी हेल्प करिना. तिका खूब दूख जाली. हांव 27,000 खंयची हाडटली. मागीर तेणें आमकां सांगलें, म्हाका म्हणलें सिस्टर मातशें माग न्हू. हांवें सांगलें पळय माग न्हू, आमचो देव जस्टीस, अ गॉड इज ऑफ जस्टीस. तो तुका जस्टीस दितलो, दिल्या बगड रावचो ना. आमी हालीं विश्वास करुया तें काम जालें आनी तुजे पयशे मिन्स यू डोंट हॅव टू पे कांच म्हणून. आनी ती लास्ट डे गेल्या उपरांत ते डॉक्टरान तेका सांगलें तुका कांय पयशे भरूंक नाका, तुजे पयशे सगळे पावले. 27,000 बी आमी बाय मिस्टेकीन ते तुका सांगले आनी वयल्यान ताचे 10,000 सेक्युरिटी डिपॉझिट दिल्लेले ते बी तिका परतून दी. So all our Gandonian देवाक, आमचो गॉड इज सो पावरफुल अँड लविंग अँड कायंडनेस. तो जाणा आमचें दूख कितें तें, कॅन्सर पेशंट कितले त्रास काडटा, कितले पयशे जाय. बट ही हॅज कॅरीड ओवर आमचे सिकनेस ऑन हिज बॉडी ऑन द क्रॉस
2000 years ago आणि त्याच्या रोगतान तिका नाडून आणि ती हील जाली आर्गान दोनियान देवा आणि तिका सिस्टर तिका जॉब ऑफर येयला आता तेणे सांगले पूण क्लियरली आपण कॅन्सर आमकां विकेट ऑफ कॅन्सर आसलो आपणाक पूण आपण हील जाले तर तिणे विचारले विल यू एबल टू डू द जॉब it was per month per year a month she has to work only 15 days work from home and she said Wow. yes my God is with me and आम्ही म्हणटा न्हू he's my strength when I'm weakness Praise ते God. भाशेन तिका म्हटलें तर आतां ती व्हेरी सून ती विल स्टार्ट हर जॉब ती ते ब्लेसिंग Praise कशें God. तिका इकडे मेवता पळय तें आमचो आमी आर्गान दिवंक केन्नाच विसरूंक फावना वॉट एवर इट इज कितलें केन्नाय ट्रायल एंड ट्रिब्युलेशन आमचेर येता पूण देव पळयता आमकां कितलो देवान सोंसला मोव देनाच आमचे तर नॉट इवन टायनी डॉट तर तेणें सांगला आर्गान दिता सिस्टर हे मिरेकल्स तेजे पयशे बी त्यांनी डॉक्टरान सोडले आणि प्लस तिका जॉब केलो Praise Glory God. and honor to my Yes, God. all glory to God. Thank you. Amen, Jesus. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Jonina, तू आसलो बाय हांव म्हणलें मरे तें कितें हांव हांवें एक हें नियाड केलो एक पॅन्ट आहलोले न्यू पॅन्ट सो तेजेर म्हाका ट्रावजर जाय आहलोलो सो ते ट्रावजर जाय म्हणटोरी हांवें हांवें कोणाक चोयलें ते अमके कलराचे तेजे बरे मॅच जाता म्हणल्यार हांव असलेंच घेतोलें सो हांवें पळयतात म्हणलें हांव अमके शॉपाचेर वयता आनी म्हाका तोहलेंच ब्लावज मेळपाचें तूं हें कोर म्हाका मेळटा जाल्यार तेंच घेवपा म्हाका दी म्हणून Praise Jesus. डिफरंट कलर आनी तोच कलर त्या शॉपा भितर सोल्लें आनी अशें चलता तेसलेंच ब्लावज तोच कलर Praise एक God. मिनटान म्हाका पळयतात दिलें मागीर हांव नियाड कोत्ता अरे अशेंय मागल्यार अशेंय उलयल्यार रोपूय पासून देव दिता Praise God. Yes. I said, Lord, God, thank you. thank you, Jesus. This is what Praise God. I was नियाळटालें हांव अरे जेजू हेर वस्तू आनी हिट्यो देखून वस्तू पळय अशें म्हणल्यार घडोवन येयल्यो आर्गां Praise जेजू Jesus. Praise God. Thank you, Arkan Lord. Jesus. Praise. Okay, आणि कोण हा? All right, bye, Flavi. Praise the Lord, brothers and sisters. Sister, Amaha. Okay, Sister okay, and go ahead. जेजू Okay, Deva Karga. Praise God. just देवा कारका. ह्या विकान म्हणजे माय आपल्यागे घराको गेली क्लोज बाय काजा जाला सो ती आपल्यागे घराको गेली आनी पोत्तून मुगे घोवा घार तेन्ना एक संदेश घेवन येयली तो संदेश म्हळ्यार शेजऱ्याकूय एक आवय बरी ना हॉस्पिटलांक आयला आनी दोतोरान सांगिलां आतां तिका दुसरो कोण सांगता मॅसेज दिता दोतोरान सांगिलां जस्ट 3 days 3 दिसांनी खबर हांवें म्हळें माय त्या वेळार तुवें कितें जबाब दिलो आपल्याक आपण म्हणटा द्या पदवी आहा आपण ताका सांगिल्लें आनी मुगे नेबरा मुगे वाड्यान थिंगा हांवें म्हळें माय तूं जाणा न्ही शेजऱ्या 2 व्हडले मिलाग्री जाले त्यो देवान केल्या त्यो लास्ट ट्युजडे दिलोली त्या बावागे टेस्टमनी आनी सेम तेच भाशेन कॅन्सर पेशंट एक भयण थिंगाच दोनी नेबर आहा तें हील जालें सो तुवें तेंकां तर येद्दोळ पिडें तूं बरें केलें जाल्यार ती कित्याक जालें हें कित्याक म्हणना मागीर तुवें म्हळें आतां हो संदेश तिणें म्हाका दितोरी आतां पवित्र आत्मा म्हाका सांगता वोस आनी तिका उतर शेअर कर तेंगे सो आतां तेंगी भुरगीं आहाय ती म्हज्यान धाकटीं सो ती हांवें घोवा मुगेलें म्हणलें आमी या मरे हांव ना म्हणूं लागलो आमी म्हणलें कित्याक तेंगी भुरगीं हालो बी कांय कोन्नाय न्ही काय म्हणपा लागलो Praise God. हांवें म्हळें पवित्र आत्म्या
तूं म्हाका सांगता वच आनी तेका वर्ड शेअर कर आनी हो वतमो साल्वार कर गो हांव येना म्हणटा बिकॉज ती हालो कोन्ना हांवें म्हणलें पळयत रावता मुगे तयार कर आनी Praise उलयलें God. आनी तेजे पासत तेणें टांगसान गेलें घोरकरा पासत आतां म्हाका जायना कंट्रोल करपा रावूंक जायना वचों जाय थिंगा तो साल्वार कर म्हणटा मायन सांगिलें 3 दीस दिले म्हूण ती सांगताय शेजारी दुसरी शेजारी सांगताय एश कोन्न बोट दाखयताय म्हणल्यार 3 दीस दिले हांवें म्हणलें ना ती बरी जायन गारयतली आनी घोव तयार जालो पळयत रावता तेका तयार केलो या म्हणपा लागलो गेलें आनी थिंग गेले तेगे व्हडलो चेडो आहा आनी डॉटर इन लॉ धाकटी सून आहा सो देवा कारगा हांवें म्हणलें कितें जालें सांगपा लागलो हांवें म्हणलें बस आनी कांय नाका उलयनाका म्हणलें स्टॉप कर म्हणलें आनी तेको एक कितें जालें जिवीत आनी मरण कोणाक आहा देवाको आहा म्हणपा लागलो आनी थिंगा हांव अशें करून वारांडा उबें आसलोलें आनी ती आयसीयू आसलोली वेंटिलेटराचेर सो हांवें म्हणलें कितें सांगलें जाता तुका पळय म्हणपा लागलो मागीर तेका थिंगाच थोडेशा हे देवागे उतराची सोजमणी दिली आतां तुमी हो न्यूज म्हणलें संवसाराक गायला सो तो मुकोडे पावलो देवा अर्ग आनी देवा जाय आसलो वत साल्वार केलो हांवें म्हणलें आतां तेका थिंगा इल्लेशा टायमान तेका हो देवागे सिस्टम शिकयलो आनी आयज सांगलें आतां सान जें कितें दोतोर तुमकां सांगतलो तें उलयनाका आनी भायर घेयनाका आनी कितें म्हणपा तें तेका हांवें सांगिल्लें Praise आनी God. हांवें मायचे वचून रोजार करून येता हांव वचून रोजार करून येवं वच म्हणपा लागलो हांव रावलें थोडो वगत आनी वचून हांव रोजार केलें हांवें तयार केलें ती बरी जाली ती हें पिक्चर तयार केलें कंप्लिटली हील जाली कित्याक जेजून ऑलरेडी आमगे जें कितें आमगे लायफान जाय तें कोन्न दवरलां सो हांव उलयलें डिक्लेअर केलें आनी तेका भायर येवन सांगिल्लें ती हाल म्हणल्यार वेंटिलेटरा वयली ती काडटली देवा कारगां हें उलयलें आनी हांव घारा येयलें आनी घरा भितर तिंगा म्हाका एक टिचरीन मॅसेज घायली की एक एक्सिडेंट जाला एक भावाक आनी एक भुरगें एक चेडूं हांव गेलो तेच हॉस्पिटलान एडमीट आहा मातशें तेजे पासत माग म्हण हांवें म्हणलें मागीर तेका मॅसेज केली हांव आतां त्या हॉस्पिटलान सांगिलां आयल गो टुमोरो हांव म्हणलें हांव मागीर वयतां आतां द सेकेंड डे हांव ह्या Praise भुरग्या God. पासत तेन्ना हो भुरगो जेन्ना आदर डे पयले दिसा हांव ह्या आवय पासत मागणी करूंक गेलो तेन्ना मेळ्ळलो तो म्हज्या गोपां पडलो हांवें म्हणलें कितें खबर मागीर वेंटिलेटरा तेगे काडलो म्हणपा लागलो देवा कारगां म्हणलें Arga. आनी हांव काडलें आनी वयर गेलें हें भुरग्या मेळो आनी जेन्ना ही रातीको म्हाका न्यूज मेळ्ळलो तेन्ना हांवें फकत जिवीत ह्या भुरग्या भितर उलयलोलें आनी जेन्ना आमी सोदिताय हे भुरग्यागे रूम सोदिताय घोरकार एक सायडीन हांव एक सायडीन सो हें चेडूं मुगे घोरकार हांक्यां पडलें आनी तें जीं उलयलें उतरां जेन्ना आमी त्या हॉस्पिटलान पांय घालें हें चेडूं भोंवता तें आमी चोयलें देवा कारगां थँक्यू Praise जिजस God. Thank you, आनी Jesus. हे भावान ती मायची जी वेंटिलेटराचेर आहली तेणें म्हाका पोत्तून फोन करून सांगिल्लें माय आतां बरी आहा जायती चेंजीस आहा सो देवा कारगां ह्यो 2 टेस्टमनी तशेंच ते भावा दुसरो एक्सिडेंट जालो तो थर्ड पार्टी तेगेली सर्जरी करपा तेणी म्हाका सांगिल्लें मिन्स देवा कारगां तेंक जी जेन्ना तेंकां उतरां उलोवपा सांगिल्लीं तेन्ना तेगे सर्जरी बी सोगलें तेगेलें कितें जावपा आसलोलें तें बरे भाशेन जालें म्हूण हांव देवा आर्गां दिता थँक्यू जिजस देन Praise आनी God. एवरी मंथ आमगे वाड्यान ती जोमात जाताय चोय त्यो तेश कोन्न एक दीस जोमाती आसतना जेन्ना हांव हें उत्तर ब्रेक कोत्ता तेन्ना म्हाका 11:24 हेजी सोजमणी दिता हांव एक भाव म्हणूं लागलो देवान आमकां दिलोलें ना आनी आमी केश कोन्न एक उदाहरण तेंकां हांव दितालें नाचतो कितको म्हज्यान वय म्हणून जाता एश कोन्न हिंगा आर्ग्युमेंट्स जावपा सो देवा कारगां हांवें म्हणलें जें कितें देवान पवित्र पुस्तकां बरयन दवरलां तूं तर सोत मानता जाल्यार हांवें म्हणलें तूं नेक्स्ट टायम येता तेन्ना व्हडली गवायकी घेवन येतलो प्रेज गॉड आनी सोगलें Praise काबार God. जाता आतां थोड्या दिसांनी विथीन फ्यू डेज हो भाव म्हाका सोदिता मुगे घोरकारा मेळटो
आणि तेका इंचात बायल हुंया तुजी म्हाका तुजी बायल जाय हुंया आनी आम बिजी सोल सेव म्हणटाले रे कितें रे व्हडली टेस्टमेंट बायलेन सांगलो न्ही त्या दिसा हांव गोवायकी घेवन येतो म्हण आनी जेन्ना ते हें वर्ड शेअर करता आसतना थिंगा तेका एक भाशेन देव Praise God. उलयतालो आनी देवा आर्गां तेका उलोवपा जायना उतर येयना सामको इतलो स्टार्क जायन आनी तेन्ना हांवें तेजेर ले हँड्स केले आनी हांवें कमेंड घायली तेगे जीब लूज जावपा आनी तो आतां कितें करता परगट करूं वयता उतर देवागे उतर उलोवपाक सो तेका जायना इल्लोशे इल्लो म्हणजे मोर देन 10 मिनट्स तो उरलो थिंगा एज सून एज तेजे मागणें कोन्न तो उलोवप तेजे वरवीं देव उलोवपा लागलो आनी काय बरो संदेश दिवपा लागलो थिंगा आहलोलें तेंकां आतां तेजे वरवीं देव उलयता तुमगे मन बदलय कित्याक जे आमी जें जिवीत जियेताय तें सारकें न्ही अशें कोन्न जायते ताणें संदेश दिले आनी आतां तेगेली टेस्टमनी जावन हांवें काल मागीर जेन्ना कामां सांगता तेन्ना तो म्हज्या सोंपक्यां पडलो आमी येत तेन्ना हांवें म्हणलें तुगे गोवायकी घो सांगता म्हणलें व्हडली गोवायकी हांव रावलें थिंगाच ऑन द वे रावलें आनी तेगे गोवायकी आयकली सो देवाक आर्गां तेंगे रिलेटिव्सां भितर तेगे मेवण्यां भितर आनी एक नेबरा भितर कितें जालें आर्ग्युमेंट्स जाले नेबरान हाडल्यानी डर्टी थिंग्स हाडलीं एनिमल्सांक गेले आनी तेंगे प्रॉपर्टी उडयली सो थिंगा आर्ग्युमेंट्स जालो एकमेकल्या मार घायलो आतां तेंकोडे उतराची सोजमणी ना जायन देखून हें घडलें तें सगळें आनी तेंगेले ते मागीर जो जे कोडे कोणाकोड पयशे आहलोले तेणें तें व्हडलें केलें हें व्हडलें केलें आनी हेंकां कोर्टान घायलीं आतां तेंगेलो कोर्ट जायतीं वर्सां चललो आनी मागीर हो एक तेगे मेवणो भायल्या गांवांन आहलोलो आतां लास्ट हियरिंगाक हो गोंयां येयलो आतां तो दुसरो पार्टी आहा तो गोंयां येयलो म्हणटा आपूण तेका भितर उडयतो म्हूण हितूत तेणें सगलें रेडी करून दवरलें साम हांव तेगे हेका एडवोकेटा तेणें पयशे बी वयल्यान सगळें आपल्या वोदना कर म्हूण तेका शिकयन दवरलें सो आतां तेगे मिसीस भायल्या गांवां आहा ती प्रेग्नंट आहलोली आतां हो जेलीन पडलो जाल्यार तेका भायरूय वचोंक मेळना आनी मिसिसाकूय मेळना सो हें आतां तेगे हे कोडे बेगीन कोत्ताय आनी तेवूय मनशा कोडे जो नेबरा तेंगे आर्ग्युमेंट्स जालोले तेका बेगीन कोत्ताय की आमी तुका कितें कोरपा जाय तितलेंच आमी कोत्ताय इवन लायक देवा भाशेन तेणी तेका नमस्कार केलो आमी तुजे पांय पडटाय तरी पूण तेका कांय कोन्नाका एक्चुली फॉल्ट नाहलोलो जस्ट सिली थिंगा आनी तेणें म्हणलें म्हजे पांय पडनाकाय हांव देव न्ही हांव देव जातोलो तेदो बक्षितो तुमकां हें तेगे उतरां तेंगे नेबरा गेलीं सो आतां लास्ट हियरिंगा तेगेलो हो मेवणो येयलो भायर सावन आनी तो एक न्ही पयलें हय तेगे नेबरान बरो जायतो फोग हाडला आनी मिन्स घाराको हें केलो लायलो की आपूण आतां विन जातलो न्ही ह्या भुरग्याक आपूण हितून उडयता आनी तेका भायर बी वचोंक मेळपा ना हें तेगे लेखितो सो लास्ट हियरिंगा दिसा हय हो कळलो ना सिस्टर ब्रेक जाताय उतरा तेणें सगलें सांगिल्लें आतां दिव तेका आहा थोडें म्हणपाक हे भावाक कोणना लास्ट हियरिंगा वयता तेदोन सो ह्या भावान सांगिल्लें सगल्यांक फॅमिली मेंबर्स बायले गेल्या फकत जेजू हें नांव एक घे हे जेजू नांवा असो आनी नांव ना फकत आनी ती हूंय तेर्स कोताय आनी जेजू नांव घेताय आनी हो हियरींग आयकूंक वयता तेन्ना लास्ट जेजू दाविदाचे पुतो म्हजी काकूट कोर मुडीत घाराको सावन हय हियरींग आयकूंक गेलो आनी आतां तेका उतरां नाय न्हू सो तेणें थिंगा कोर्टान आसतना म्हणलें जेजू हे जुईजाचे आनी ह्या दोगा हेजे तूं तेंचे मिन्स बिहाफ ऑफ देम तूं झुजतलो म्हूण हांव तुका आदीं फुडें आर्गां दिता आनी सगलीं हूंय रडटाय भिलो हाय कित्याक तो जेलीन पडटो म्हूण आनी तेका आनी सोडपा चान्स ना आनी लास्ट हय जुईजान कितें केलें कांयच केलें ना पूण फेवर तें केलो तेणें सांगलें तुमी दोगोय मेण घे दॅट्स इट डन थँक्यू जिजस हे कॉम्प्रोमाइज भावाक आतां ती काय बरें देवागे फावूय तेका येयलो ही जावन आहा तेगे व्हडली गोवायकी आनी ही गोवायकी सांगून तो म्हाका सोदतालो देवाक आर्गां थँक्यू Jesus. तेच भाशेन आनीक आहा गोवायकी एक भयण आयको येता न्हू सिस्टर
वय 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 मातशें येता. मातशें ब्रेक जाता उतरां. आयकूं येता न्हू? या वय या प्रेज गॉड. ओके. एक भयण अशीच आमी जेन्ना फोनाचेर आमी भेट्टालीं तेन्ना ही भयण म्हणटाली, सिस्टर तुजे भाशेन म्हाका जायना, हें करपा जायना, तें करपा जायना. सो ती हें घेताली, सांगताली आपल्यागेलें. आनी सदां तिका जाय आसलोलें की हांवें तिजे पासत उलयन जालें, तुका फ्री टायम आहा, मागणें करया आमी दोगांय, अशें म्हणटाली. आनी जेन्ना एक दीस पर्सनली आमी भेटोलीं तेन्ना ती परतून स्टार्ट केली हिस्ट्री. हांवें म्हणलें स्टॉप कर. हांवें म्हणलें म्हज्याहून बरें तूं देव तुजे वरवीं करूं सोदिता. रेडी आहा काय म्हणलो आनी तो तुका दिवपाकूय सोदिता. ऑलरेडी दिलो आहा तेणें, तूं मानून घेता म्हणें. आनी आमी देवा आर्गां दिवपा लागलीं. हांवें ताका सांगलें तुगे कुडीचे दोळे दाग आनी आमी स्टार्ट करुया देवा आर्गां दिवपाक. आनी ते म्हणटाले आपल्याक स्क्रिप्चर्स येयनाय. आपल्या बायबल घेवन बसल्यार मागणें करपा जायना, वाचों जायना. सो आतां म्हणलें तूं चोयतलें. आनी देवा आर्गां दिवपा लागलीं. आनी जेन्ना देवा आर्गां दिता दिता देव थ्रू मी उलयतालो ते कडेन तितलेंय तें ग्रॅब करतालें, देवाक आर्गां दितालें. आनी तेणें चोयलें ते घोडी जें जायना म्हणटालें, वीथ स्क्रिप्चर्स देव तेका मिन्स तें देवा आर्गां दितालें. नॉन स्टॉप मोर देन आवर आमी देवा आर्गां दितालीं. आनी एक ट्रेन वयता ते भाशेन इतुलें फास्ट तें देवा आर्गां वीथ स्क्रिप्चर्स. स्टॉप करूं जायना तेशें कोन्न. आनी देवा आर्गां ती घोडयेक जायतें कितें तेणें इन टांग्सूय तेगेली वाडोली. तेका गिफ्ट ऑफ टांग्स मातशें जाता तेका म्हाका जायना सिस्टर म्हाका जाय. हांवें म्हणलें देव तुका दिता, फ्रिली दिता. आनी देव म्हणटकीर ते वेळार हें एक जशे परेन घान रिफील घान भरताय ते भाशेन तुका म्हणलें लोड करता. आनी तेका ते घोडये सोजमोना लेटोवन तेका हांवें तें एक्सप्लेनेशन दिलें. घान म्हणचें तूं जावन आहा आनी हें घान म्हणलें देव बुलेट्सांनी फील करता. बुलेट्स जावन आहा देवागे उतर ते स्क्रिप्चर. आनी लेटोन जेन्ना तेणें चोयलें ते स्क्रिप्चर्स तेजे तोंडार टाट 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 करून भायर सोताय आनी तें देवा आर्गां दिताय. आनी तेच सेम मोमेंटार तेणें थिंगाकूद जेजू चोयलो. आनी तें बोवाड घाता, रोडटा, हांसोता, देवाक आर्गां जेन्ना ही आर्गां दिता तेन्ना तेणें हे जेजूक आपणाक घेवन आहा तें आनी हे जेजूगेले उज्याचे दोळे हे भयणीन चोयले. आनी ती इतुली खुशाल जाली की जेन्ना हे जेजूक जें कितें ती उलयताली आपल्याक जायना 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 सोगलें तें जेन्ना तिका सांगलें तूं उलयनाका आतां देव तुका तें सोगलें दिता म्हण. आनी ते घोडयेक हे भयणीन हें ब्लेसिंग्स, स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग आनी ही शांती, मोग सोगलें देवागेलें तेणें फ्री गिफ्ट अणभवलो. थँक यू जेजस. आर्गां तुका जेजू. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. वाव. प्रेज जीसस. Praise Jesus. प्रेज जीसस. Thank you, जालो नाही Jesus. तेगेले आनी येता एलीचा गे टेस्टिमनी. Amen, amen. Praise God. Thank you, Jesus. गॉड ब्रदर्स एंड सिस्टर ही एक टेस्टिमनी दिता म्हजे वयर जी जेजून म्हजे सोवेन अजापान व्हड मिलार केल्या. ह्या देवाचें उतर परगटून म्हज्या जिवितान बरेंपण फावो जालां. त्या ह्या कवायकेन परगट्टा. देवाक आर्गां, देवाक दिनास. एक रातच्या वेळार म्हज्या ब्रेस्टान खूब खाज आयली आनी म्हजें ब्रेस्ट लिपोर जावन आयलें आनी तितून एक सीड जाली. आतां म्हाका दोतोराक दाखोवपाक पडटलें अशें हांवें चिंतलें. पूण जेजू म्हज्या बाराबर आसा. जो जेजून म्हाका मुतीन घायलें एलिजा हे भयणीक ते भाशेन हांव ताका आपयतलें आनी म्हजेर मागणें करूंक सांगतलें आनी हांव मागीर दोतोरागेर वेतलें अशें म्हजे मतीन येयलें. थँक यू जिजस. एलिजा म्हजो कॉन्टेक्ट नासलो पूण कांय कारणाक लागून नंबर घेतलोलो. एलिजा हांव दर्शनान दिश्टी पडलें. हांव
परिस्थितीन वेता तें तेणें म्हाका मॅसेज केली, विश केल्या आनी तूं कसलेय परिस्थितीन आसा जाल्यार म्हाका सांग. हांवें हे भयणीक मॅसेज केली, ओ एलिजा, तुका टायम आसा तेन्ना तूं यो. तें रोखडेंच ताच्या घरकारा बाराबर आयलें. प्रेज गॉड, थँक यू जिजस. ताणें म्हाका कांय विचारूंक ना आनी हांवें ताका कांयच सांगूंक ना हे परिस्थिती वयर. देवाचें उतर रोमन्स 10:15 म्हणटा, दोंगरा वेल्यान चलोन येता तीं पावलां कितलीं सोबीत, आनी जो कोण हो संदेश मानून घेता, परगट करता, तेन्ना ताच्या जिवितान बरेंपण घडोवन येता. ही भयण ती सोबीत पावलां घेवन आमगेर येयली. प्रेज गॉड. हे भयणीन पयलीं टेस्टिमनी सांगल्यो आनी जेजू आमच्या सांगाता आसा आनी आमच्या पासत कितें केलें तें एक्सप्लेनेशन दिलें. ले हँड्स आनी टांग्स घाले. तें देवाच्या उतराची समजणी दिताली. ती म्हाका समजणी मेळूंक ना, पूण एकूच उतर हांव समजलें तें सगलें काबार जालें, हांव बरें जालें. हें आयकून म्हाका खुशालकाय जाली आनी हांव खूब रडलें. आनी ते घडये देवान बरेंपण केलें. भयण आनी भाव घरा गेलीं. म्हज्या जिवाक शांती मेवली आनी हड्डें घोट जाल्लें तें नॉर्मल जालें. पूण ती सीड मात आसली, ती आनीक 1.5 म्हयन्यांत जिरून गेली. दोनदूताचो इतिहास म्हणटा, आवेसर 3:6. म्हणजे एक भिकारी जो सुंदर दारवट्याशी बसून आसतालो, तो पेद्रू आनी जुवांक पळयत आसलो कितें मेवतलें काय म्हूण. पेद्रून म्हटलें, म्हजे लागीं कांयच ना, रुपया ना, भांगर ना तुका दिवपाक, पूण म्हजे थंय जेजू आसा आनी हांव तुका हुकूम घालतां, जेजूच्या नांवान उठ. आनी ताका हात दिवन ताका उबो करून तो बरो जालो. जेजून पेद्रूक उजार केलो ह्या मनशाक बरो जावपाक. तशेंच एलिजाकूय उजार केलें जेजून म्हाका बरें करच्याक. आर्गां जेजू, दिनवास जेजू. जेरेमाया 29:11-13 म्हणटा, आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू. आनी सगल्या काळजान ताचे चडशीं येतालीं तेन्ना तो आमगेलें आयकतालो. सो हो प्लॅन म्हजें सगळें येवजण आसा आनी देवाक आर्गां दितां. देव म्हज्या बाराबर आनी ताचे हात म्हजे वयर आसात. देवाक आर्गां. ताणें म्हटलां, हांव तुका सांडचो ना, हांव तुज्या मुखार चलतलों. हें प्रॉमीस जेजूच्या हांव नियाळटां आनी देवाक आर्गां दितां. हें बरेंपणा पासत केल्ल्या पासत. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. थँक यू जिजस, थँक यू जिजस. थँक यू जिजस फ्रॉम माय हार्ट. थँक यू जिजस, थँक यू जिजस. थँक यू जिजस फ्रॉम माय हार्ट. लव यू जिजस, लव यू जिजस. Love you, Jesus from my heart. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus from my दुसरे घालता सिस्टर मरिया. जेजूच्या त्या
रोगतान हांव नितोळ जालें, जेजूच्या त्या रोगतान हांव नितोळ जालें, जेजूच्या त्या रोगतान हांव नितोळ जालें, पवित्र आत्म्यान नितोळ जालें. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका, मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका, मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका, मोहिमा पवित्र आत्म्याक, मोहिमा तुका, मोहिमा पवित्र आत्म्याक, मोहिमा तुका. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका, मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका, मोहिमा, मोहिमा तुका. आनीक दोन हाय घालता. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हांव आर्गां दिता, दिनवासता आनी मोहिमा दिता. ह्या तुज्या अमोल जिविता पासत हांव देवाक आर्गां दिता आनी मोहिमा दिता. कित्याक पयले सुवातेर हांव बापाक दिन वाचता, कित्याक तुमी देवाच्या उतराक हय म्हणलो एवढी कोंती. हें देवाचें उतर आयज आमी गोंयां आपोवण्याचो दीस समोर भिता. ह्या देवाच्या उतराक सायबीमाईच्या भाशेन तुवें हय म्हणलें, तेजे पासत हांव देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिता आनी दिन वाचता. हें उतर तुमी आयज जायत्या जाणांचेर परगट्टात. म्हाकाय तुज्या वयरशीं जायतें शिकोंक मेळ्ळां आनी हांव जायतें शिकलां तुजेशीं. देवाच्या उतरान कितें पळयलेलें आसा तें, बरयलेलें आसा तें हांव नोको आहलो. हीं सगळीं कागदां म्हाका बरोवन दवरल्यान, म्हाजी प्रॉपर्टी म्हाका देवान बरोवन दवरल्या म्हणून हांव नोको आहलो. आयज देवान हें जें पळय तुमी उठपावें केलां तेजे पासत हांव सगळ्या सिस्टरीक, जेसी आयले म्हाजे सगळे सिस्टरीक, ब्रादरांक सगळ्यांक आर्गां दिता, दिनवासता, मोहिमा दिता. ह्या उपकार तुमच्या जिविता पासत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बरें करून सिस्टर. फुल्ल्या फ्लावी. आणि एक आहा नाका. ये घाल घाल घाल. कांतार म्हणले तेची ती न्ही. ती जाली ही दुसरी. ओके. एलिजा, 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 जें कितें तुवें सांगलोलें तें हांवें केलें आनी तें मागणें काबार जाता म्हणल्यार म्हाका सुटका मेवली. सकाळीं सान म्हाका उबें रावंक जायनासलेलें, कांय करूंक जायनासलें, म्हाका कितें जाता कांय कळनासलें. हांव सारकें मोत्तां दिसलें रातीं, आख्खी रातभर जागें हांव, म्हाका मरण येता रातीं दिसलेलें, आशा सोडलेली. घोवाक फोन करून सांगलें. देखून म्हाका तुजो उगडास येयलो. तुवें म्हाका पोदच्या दिसा व्हेलें आनी जें कितें आसा म्हजे कुडीन तें म्हाका गमन आयलें. आयज हें तुजीं उतरां जीं तुवें म्हाका रिकॉर्डींग करून धाडल्यान तीं तुज्या बराबर हांवें म्हटलीं. आज मेंत पियेलें जें तुवें सांगलोलें तें आनी म्हाका संपूर्ण बरेंपण आयलें. म्हज्या पोटान कितें जातालें, तकलेन कितें जातालें, वड्ड्यान कितें जातालें तें म्हाका कळनासलेलें. सारकें जीव वयता दिसो सकाळीं सान बेडाचेर पडोन आसलेलें. ताका लागून हांवें तुका मॅसेज घायली. देव बरें करूं एलिजा. आर्गां जेजू सदां काळ. जालें सिस्टर. जेजू आर्गां. जेजू आर्गां.
Yes, brother, over to you. Praise God. Praise God. जेजू कारगा Super. म्हाका दिसता आयज आमकां खूब टेस्टमनी मेळ्ळ्यो आणि खूब जाणांनी आपली टेस्टमनी दिली. जेजू कारगा Super. जेजू कारगा म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो, म्हाका एक आयज शिकवण दिवचे पयलीं एक प्रश्न विचारूंक जाय. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमकां परीक्षा येतली. होय, येतली. देवाचें उतर आयकत जाल्यार परीक्षा येतली. येता न्हू ब्रदर? येस, परीक्षा येतली. परीक्षा केन्ना येतली? उतर आयकतूच आयकोन मानून घेयलें, स्वत मानलें. स्वत समजोनी मानलें मेवतकूच आणि समजोनी मेवतकूच समजणी मेळटकूच आणि आता आमी उतर पाळूंक वयता तेन्नाच परीक्षा येतली. सारकें? पळय, होय. कितलो लोक देवाचें उतर आयकता. खूब लोक देवाचें उतर आयकता. सारकें न्हय? होय. पूण सगल्यांक परीक्षा आसता. मानून घेतले म्हणटरी सजमणी मेळ म्हणटरी समजणी पाळूंक मेळ्ळ्या वयता. उपरांत समजणी मेळ्ळ्या उपरांत आणि आता ती सजमणी मेळ्ळ्या म्हणून आता आमी तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आमी कोत्ता. जेन्ना आमी उतर पाळटा तेन्नाच की परीक्षा आसतलीच. म्हणटच आमकां परीक्षा येवंक जाय जाल्यार परीक्षा आमकां येवपाक एकदम गरजेची. टेस्ट मस्ट कम. आनी कित्याक टेस्ट येवपाची गरज आमकां? मागीर टेस्टमनी येतली to टेस्टांतल्यान. glorify God. टेस्ट येतकूच आनी उतर आसा जाल्यार आमकां टेस्टमनी मेळटलीच, हें सारकें आहा. पूण आमकां टेस्ट परीक्षा येवपाक कित्याक गरजेची? फकत टेस्टमीक लागून? आमचो भावार्थ बापाक दिसोन येता. होय. आमचो भावार्थ वाडूंक आनी आमकां देवाच्या राज्यान प्रमोशन मेळपाक. कित्याक पळय भाव भयणीनो, आमी उतर आयकलें आनी तें उतर आमी पाळलें तेन्नाच की आमकां परीक्षा आसतली. आतां परीक्षेन आमकां पास जावपाक आमकां तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून ती परीक्षा पास जावपाक एकदम गरजेचें. तें उतर आमच्या काळजान आमी रिगून धरिना जाल्यार कितें जातलें? जें घडटा जेन्ना एक ती वोपार आमी आयकल्या, तेंची वोपार त्या तिची जाणय कोण कोण म्हाका सांगूंक शकता? 5 आंकवारी. ना 5 आंकवारीची न्हय, रोंप्याची. रोंप्याची ओपार. सारकी. रोंप्याची ओपार आमकां कितें सांगता? की तें बी पडलें वाटेर आनी त्या उतराची आमकां सोजमणी मेळोंक ना म्हणून आतां कितें केलें? सैतान येयलो आनी तें बी ताणें चोरून व्हेलें. पूण जेन्ना आमकां उतराची सोजमणी मेळटा आनी तें उतर आमच्या काळजान आमी रिगून धरता पळय, तें उतर आमच्या काळजान रिगून धर. कशें जाता आमच्या काळजान तें उतर रिगून? जेन्ना आमकां सोजमणी मेळटा. देखून कोणूय उतर शिकयता जाल्यार त्या उतराची सोजमणी दिवपाक एकदम गरजेची. चड आमकां चड व्हडलें आमकां उतर सांगून कितले शर्मा सांगून चड उतरां उलोवन तेन्ना ती उतराची सोजमणी मेळची ना. जेजू जेन्ना उतर शिकयतालो तो कितें करतालो? तो फकत एक वोपार शिकयतालो. ताज्या उपरांत त्या वोपारीची आतां सोजमणी दितालो आनी आतां ल्हानशी शिकवण दिवन ती सोजमणी दिवन लोकांक तें उतर तांच्या काळजान रिगून धरून तें आतां तो प्रयत्न करतालो. म्हणजे तो ट्राय करतालो. पूण कितें घडटालें? त्या वेळार जो लोक आसलो जेजूच्या टायमार ती एक नवी रचना जावपाक तांकां जायनासलें. दी कूड नॉट बिकम न्यू क्रिएशन. कित्याक आजून जेजू खुर्सार बसोंक नासलो. आनी कितें घडलें? ती आयकतालीं देवाचें उतर. जेन्ना जेजू शिकयतालो तें उतर आतां कितें जातालें? शर्माव जाल्या उपरांत, शिकवण जाल्या उपरांत तें उतर ती आतां भितर दवरतालीं ना. सैतान येतालो
आनी तें उतर चोरून वतालो. पळय कोण शिकयतालो? जेजू शिकयतालो. जेजू उतराची सोजमणी दितालो. आनी तरी सुद्धा ती सोजमणी दिवन सोयतान तें उतर चोरून वतालो. आनी लोक आतां तें उतर पाडूंक शकनासलो. पूण कितें घडलें? एक दीस पावलो जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो. आनी खुर्सार गेल्या उपरांत तो आतां 3 दिसां उपरांत पुनर्जीवन जालो. आनी पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जो कोण जेजूचे भावार्थ दोत्ता तांकां आतां जेजूचो वचमो मेळटा. आनी देव तांकां जेजूचो वचमो मेळ्ळ्या उपरांत देवाचो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर तो ठिकाण करता आनी आमकां भितरल्यांतल्यान उलयत आसा. म्हणजे तो एक पाटी उलयना, तो उलयत आसा. पूण ताजो आवाज आमकां आयकुपाक आनी तें उतर आमी पाळपाक आमकां गरज. आमी एक नवी रचना जावपाक तो पवित्र आत्मो अनुभवपाक आनी त्या पवित्र आत्म्यांक आमी कान दिवन तो कितें सांगता तें आयकुपाक एकदम गरजेचें. नातर भाव भयणीनो, आमी कितलें उतर आयकूं वा कितलो प्रिचर येवं, कितलो 30 वर्सांचो 50 वर्सांचो आपले केस सगळे धोळे जावन येयलो तो जेजू पासून येयलो जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक त्या उतराची आमकां सोजमणी मेळपाक आनी ते सोजमणी मेळ्ळ्या उपरांत ते उतर आमच्या काळजांत लिगून दवरपाक आनी ते काळजांतल्यान आमकां तें भितरल्यांतल्यान उलोवपाक आमकां गरज कोणाची आमकां गरज कोणाची भाव भयणीनो? पवित्र आत्म्याची. म्हणटच पवित्र आत्मो आमच्या सांगतान ना जाल्यार पवित्र आमच्या सांगता आहाय जाल्यार पूण आमी कान दिवन आमी चतरायेन ताचें उतर आयकना जाल्यार आमकां हें उतर जें आमी आयकता ताजो कसलोच फायदो जावचो ना. देखून भाव भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी जेन्ना उतर आयकता ते परतून आयकोन तो व्हिडिओ जो ती शिकवण जी आहा परतून एक पाटी आयकलें. कित्याक आमी समज आमी बुधवार दीस क्लासीक येयले, पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता. पूण म्हाका आतां हांव जें आयकता हें हांव तुमकां सांगता, जें म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलां. पूण तुमकां खरेपणी पवित्र आत्म्यान तें उतर तुमच्या काळजांत लिगून दवरून तें तुमचे कडेन उलोवपाक तुमी ही शिकवण 1 पाट 2 पाटी 3 पाटी आयकपाक एकदम गरजेची. जितले पाटी आमी उतर आयकता भाव भयणीनो तितले पाटी आमकां उतराची सोजमणी मेळटा. तें उतर आमच्या काळजांत रिगून रावता आनी आतां ती जबाबदारी जाता पवित्र आत्म्याची आमच्या मनान हाडपाक आनी तें उतर आमी पाळपाक. नातर एक पाटी आयकलें वा फकत 2 पाटी आयकलें आमी समजना की आमी एक क्लासीक येयल्या आनी तें उतर आयकलें म्हणून आमकां ताजो फायदो जातलो म्हणून आमी चुकता. तें उतर आमच्या काळजांत भितर सरचे पयलीं आमकां पवित्र आत्म्यान तें उतर सांबाळून दवरपाक एकदम गरजेचें. जेजू कारगांव, थँक्यू जीजस. आनी हांव जें आतांच सांगलां म्हाका पवित्र आत्मो म्हणटालो सांगत हें आमच्या भाव भयणांक. कित्याक भाव भयणीनो, हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगता. जेन्ना हांव देवाच्या उतरान रिगून रावलो, एक नवी रचना जालो, म्हाका एक बॉर्न अगेन एक्सपिरियन्स मेळ्ळें. हांव समजतालो आतां म्हाका रूच येयल्या उतराची, हांव उतर आयकतां. कितें जातालें जावं उतर आयकतालो पूण जेन्ना म्हज्या जिवितांत कसलोच आळकोल येताली वा कसलेंच कितें म्हणटात तें कसली परिस्थिती येताली तें उतर म्हज्या मनान येनासलें आनी हांव फेल जातालो. हांव खरेंच सांगता तुमकां, हांव फेल जातालो. हांव म्हणना की आतां फेल जायना, पूण जितलो फेलियर म्हजो पयलो जातालो तितलो फेलियर आतां कित्याक जायना? कित्याक तें उतर आतां म्हजे भितर आहा, पवित्र आत्मा तें म्हज्या मनान हाडटा. तुमी ट्राय करात. हांव कितें सांगता तें तुमी ट्राय करात. तें उतर आमच्या पवित्र आत्म्यान आमच्या मनान हाडपाक एकदम गरजेचें. हांव तुमकां एक सेक्रेट सांगता. कित्याक भाव भयणीनो, आमी समजता की उतर आयकलें, आमी प्रिचींग केलें,
आम्ही ते आम्ही खूप प्रिचरांक आयकली आणि आम्ही समजता की आमकां ताचो उतराचो फायदो जातलो, आम्ही चुकता. जेन्ना आम्ही आता समजा हांवें उतर शिकयलें, बाय मारियान शिकयलें, कोण बाय फ्लावीन शिकयलें, कोणे शिकयलें उतर, आम्ही ते शिकयलां तें उतर तें जावन आसा रेवलेशन जें म्हाका मेळना, कोण शिकयता ताका मेळना. पूण तें उतर म्हाका रेवलेशन जावपाक म्हाका जाय तें उतर परतून परतून आयकोन तें म्हणजे पवित्र पुस्तक उक्तें करून तें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलेलें म्हणटोच हांवें तें उतर आयज आयकलां. तुवें म्हजे कडसून आयकलां जाल्यार कोणें आनी दुसऱ्यान शिकयलां जाल्यार तें उतर तुमी ताजे कडसून आयकलां जाल्यार तें तुजें उतर जायना, पवित्र आत्म्याचें उतर जायना. देखून तें हांवें परतून परतून आयकोन पवित्र पुस्तक उक्तें करून पवित्र आत्म्यान म्हाका त्या उतराची सजमणी दिवंक एकदम गरजेची. म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका तें उतर सजमणी दिता, आतां तें म्हजें उतर न्हय तुका, हांवें तें उतर तुका बुधवार दीस सांगलां तें हें म्हजें उतर न्हय. कित्याक हांवें तुका सांगलां जें म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलां. पूण आतां जेन्ना तुका पवित्र आत्मा शिकयता, आतां जें हांवें सांगलां पासून जाल्यार तें जाता पवित्र आत्म्याचें उतर. इट बिकम्स डिरेक्टली फ्रॉम द होली स्पिरिट. आनी ताणें तुका तें उतर सांगलां म्हणून आतां पवित्र आत्म्याची जबाबदारी जाता तें तुज्या मनान हाडपाक आनी तुका एक जैतिवंत जिवीत, तुका ती परीक्षा पास जावपाक, तुजी गोवायकी दिवपाक, तुजें प्रमोशन जावपाक आनी तुजो संबंद जेजूशी वाडत जावपाक. आर्गान जेजूक थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. म्हणटच हाचे वयर कोण म्हाका प्रश्न विचारूंक सोदता? हे म्हाका जेन्ना हांव आतां गोवायकी आयकतालो पयत म्हणटालो सांग सगळ्यांक. कित्याक खूब फाटी आमी कितें सजमता, आमी ह्या क्लासीन आहा म्हणून, कोण आमी शिकयता म्हणून, ते शिकयला म्हणून आमी एक फाटी आयकलां म्हणून आमी सजमता ताणें सांगलेलें. पूण भाव भयणीनो, ताणें सांगलो, तिणें सांगलां तें बरें आहा, तें तांकां पवित्र आत्म्यान सांगलां. तें पवित्र आत्म्याचें उतर तुका जावपाक आमकां गरज आमच्या कुडान बसोन आमी तें उतर आयकोन पवित्र पुस्तक उक्तें करून तें पवित्र आत्म्यान आमकां सांगलें. जेन्ना आमकां सांगता तें आमच्या काळजान रिगून जाता. जें पवित्र आत्म्यान आमकां सांगलां भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, जें पवित्र आत्म्यान सांगलां, प्रिचरान सांगलां न्हय, हांवें सांगलां न्हय, पवित्र आत्म्यान सांगलां तें तूं केन्नाच विसरचो न्हय. यू विल नेवर फॉरगेट इट. कित्याक तें पवित्र आत्म्याची जबाबदारी तें तुज्या मनान हाडपाक. हें उतर जेजून आमकां सांगलां. जुवाचो 14 इसवर बोर्ड 26 आमच्यान तो स्क्रिप्चर घालूंक जाता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. पळयात कितें सांगता तें. आमी आयज शिकोवन कॉमेस करचे आदी हें म्हाका सांगपाक एकदम गरजेचें आसलें. जुवाचो 14 इसवर वर्ड 26. जेजूक आर्गां, जेजूक आर्गां. पूण बाप म्हज्या नांवीन तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजूक आर्गां. म्हणटच जेजू कितें म्हणटा? जेजू कितें म्हणटा 26 वडील? पूण बाप म्हजे नांवीन तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. म्हणटच पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा शिकोवपाक. म्हाका कोण शिकयता? पवित्र आत्मो. तुमकां कोण शिकयता? पवित्र आत्मो. बरें म्हणलें पवित्र आत्मो. कित्याक तुवें म्हणलें हांव शिकयतां, हांव तुका म्हणटालो हांव शिकयना तुमकां. जें पवित्र आत्मो सांगता तें शिकयता. म्हणटच हें एकदम गरजेचें म्हणजे भाव भयणीनो की आमकां पवित्र आत्म्यान शिकयलें एकदम गरजेचें. इट इज इम्पॉर्टंट टू लर्न फ्रॉम द होली स्पिरिट. कोणूय प्रिचर जावं, कोणूय प्रिचर जावं, आमकां जाय त्या उतराची सजमणी डिरेक्टली ती पवित्र आत्म्या कडसून मेळ्ळी. आमेन. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां.
बरें, कालचे फावटी आमी कितें शिकताले हांव? 10 आंकवारींचेर 10 आंकवारी वपार. आणि जेजू येवपाचे आमी तयार रावचे. 10 आंकवारीची वपार सारकें. आतां हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, आयज आमी 10 आंकवारीचे वपारी वयर आमी शिकचे ना, कित्याक आमी शिकल्या, पूण मातशी आमी एक रिकॅप करया. जेन्ना न्हवरो येयलो, सगळ्यो आंकवारी कितें करताल्यो त्या वेळार? न्हिदलोल्यो. न्हिदलेल्यो आसल्यो. व्हेरी गुड लावी, व्हेरी गुड. जेन्ना न्हवरो येयलो, त्यो 10 आंकवारी न्हिदलेल्यो आसल्यो. हांव विचारतां तुमकां, त्यो 10 आंकवारी कित्याक न्हिदलेल्यो आसल्यो? म्हाका ताचो जबाब दियात. हांव रिकॅप करतां. कित्याक न्हिदलेल्यो आसल्यो? कित्याक त्यो जाग्यो पयलीं नासल्यो? न्हवरो येवंक ना. हय तो वेळ न्हिदपाचो आसलो न्हवरो रातचो. हा? ती तेजी वाट रातचो वेळ. पळयताली, तो येयना म्हणून ती न्हिदोंक गेली. म्हणटच कित्याक न्हिदली? हय वाट पळोवन पळोवन न्हिदली, म्हणजे रातचोय वेळ हय आसलो. पळोवन पळोवन न्हिदली. पूण कित्याक न्हिदली? तो कित्याक येयलो, पूण कित्याक न्हिदली ती? कित्याक ताका येवपाक उशीर जालो. हय ताका येवपाक उशीर जालो. आतां पळयात भाव भयणीनो, हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता तें आयकात आं. कित्याक हांव एक पाटी शिकयतच न्हू, हांव सदांच चिंतना हांवें शिकयल्यान हांव परतून त्या शिकवणी कडेन वेता. हांव परतून म्हजीच शिकवण आयकता. तुमी जाणत? तुमी सगळे हांव शिकवण दिता, पूण हांव म्हजी शिकवण आयकना. कित्याक जेन्ना हांव शिकयता, पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता, देखून हांव परतून आयकता. म्हणटच जेन्ना हांव कालचे फावटी आयकतालो, पवित्र आत्मा म्हाका म्हणलो, जेन्ना त्यो 10 आंकवारी ताणें कितें सांगलेलें? त्या आंकवारीक कितें सांगलेलें? तुमी जागे रावात. कित्याक जागृत रावात. शेवटाक जेन्ना ती वपार काबार जाता, जेजू कितें म्हणटा? जेजू कितें म्हणटा? मातवाचो 25 1 ते म्हाका दिसता 12 पर्यंत ती वपार आमी परतून घालया. ती काबार जातकूच जेजू कितें म्हणटा? वाचुया, कितें म्हणटा तो? जसं जोनीना वाचता. ओके. 10 आंकवारी आपल्यो दिवल्यो घेवन ना ना, नवऱ्या आखी वपार आयकोपाची गरज नाका नाका नाका. सगळी वपार नाका. म्हाका हय शेवट जातकूच कितें म्हणटा? अच्छा हांव विचारूंक ना ना ना, तूं खी गेल्या तुमी 11वी वा 12वी वड. राव 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 13वी वड वाचात. 13वी वड. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय पूण घोडी तुमी नकडत. जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय पूण घोडी तुमी नकडत. शाबाश. पूण हांव विचारता तुमकां, ह्या वपारीन त्यो 10 आंकवारी कितें जागृत आसलेल्यो? हांव विचारता तुमकां, त्यो जागृत आसलेल्यो? हा. पूण ना. जेजू म्हणटा तुमी जागृत रावात. त्या वपारी पळय भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू एक वपार शिकयता आनी तो म्हणटा आमी जागृत रावपाक एकदम गरजेचें, पूण त्यो 10 आंकवारी जागृत रावल्यो ना. 5 आसल्यो ब्रदर ना. सगळ्यो न्हिदल्यो. कितें ब्लावी? म्हाका कितें दिसलें की ते 5 तयारी केल्ली न्हू, सो ते इन अ वे ते जागृत आसल्यो दिसल्यो. 5 शाणे आसताय त्यो, बिकॉज दे वर रेडी. त्यो तेल घेवन आसल्यो न्हय, आनी ना त्यो ना येत्यो ना ना नासल्यो. ना. जनीनान जबाब दिलो, सारको जबाब दिलो. पळय, सगळी न्हिदलेली आसली, सारकी. हय पूण 5 हुशार आंकवारीन कितें केल्लें? ती सुबेज तेल तेल घेवन घेतलें. तयार जातालीं. आनी तेल दोनी. म्हणचें
आमी आमची तयारी सदांच करपाक एकदम गरजेची होय आणि ते सुबेज तेल आसूंक जाय आमचे कडेन सदांच सुबेज तेल आसपाक एकदम गरजेचें म्हणटच ते सुबेज तेल जावन आसा कितें ते सुबेज तेल कितें कित्याक 10 अंकवारी कडेन सगळे 10 अंकवारी कडेन दिवल्यो आसल्यो सगळे 10 अंकवारीच्यो दिवल्यो जेन्ना न्हवरो येयलो ताणें ती पेटयल्यो पूण जेन्ना त्या 10 पिसाट आंकवारींनी आपली पोंटी पेटयली ती आतां पोंटी कितें जालें पेटोनात हा पेटनासल्यो पेटल्यो पूण तांकां चड उजवाड मेळ्ळो नासलो आयकात म्हणजे भयणीनो पळय आतां आमी मातशी डिटेलान वेतात ह्या ओपारीन कित्याक एक सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची कित्याक आमी म्हणटा तयारी केली तेल आसलें पुरो जेन्ना न्हवरो येयलो पळयात तुमी वाचात खंयसर सांगता तें पण पळयात न्हवऱ्या 5वी ओळ न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूक लागल्यो आनी न्हिदल्यो सारकें होय कित्याक न्हिदल्यो कित्याक न्हवऱ्याक उशीर जालो होय पूण मोद्या न्हीर असो आवाज जालो मोदिया न्हीर म्हणजे कितें मोदिया मिडनायट हा मोदिया मिडनायट न्हीर Midnight, yeah. मिडनायट मोदिया न्हीर असो आवाज जालो हो पळय न्हवरो ताका स्वागत स्वागत दिवंक भायर दिवंक भायर सरात सरात आतां 7वी ओळ पळयात तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी जाग्यो जाल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो म्हणजे 10 आंकवारी उठल्यो आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो पळयात येस ब्रदर सगल्यो न्हिदलेल्यो आसल्यो पूण जेन्ना न्हवरो येयलो आनी म्हणजे आवाज येयलो सगल्यो 10 आंकवारी उठल्यो अशें आमकां ओपारीन सांगिना की ह्यो 5 आंकवारी उठल्यो ज्यो हुशार आसल्यो आनी ह्यो 5 आंकवारी ज्यो पिशाट आयल्यो त्यो न्हिदल्यो म्हणून ना सगल्यो 10 आंकवारी उठल्यो आनी कितें केलें 7वी ओळीन पळयात आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो हाचो अर्थ कितें हाचो अर्थ कितें आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो देवाचें उतर अशें म्हणिना की फकत 5 हुशार आंकवारीन आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो आनी कितें म्हणटात ते पिसाट शाणे आंकवारी आपल्यो दिवल्यो चालू जायनासल्यो म्हणून ती आतां न्हिदल्यो ती म्हणाले आतां चड आमचे दिवल्यो चलना तुमी वसात आमी न्हिदता ना सगल्यो उठल्यो आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो पूण कितें घडलें तें सुबेज तेल नासलें म्हणून आतां ह्या पिसाट आंकवारी कडेन आपल्यो दिवल्यो चड उजवाड दिवपाक शकनासल्यो आयकतात तुमी ह्यो जाणो आसल्यो त्या वेळार तांच्यो दिवल्यो आतां काबार जायत आयिल्ल्यो म्हणजे तेल काबार जायिल्लें तेल काबार जायत येयलें शाण्या आंकवारींनी सुबेज तेल घातलें हाडलें म्हणून तें घातलें आतां उजवाड येयलो आनी आतां ती लग्नाच्या काजाराच्या लग्नाच्या फेस्ताक गेली हाचो अर्थ कितें म्हणजे भाव भयणीनो त्या वेळार ह्या 5 पिसाट आंकवारी कोणाक विचारूंक लागल्यो त्यो हुशार नवरे आंकवारी तुमचे कडेन मातशें इल्लें तेल आहा तें आमकां दियात तुमचे कडेन तेल आहा तें म्हणटच हें तेल कितें जावन आसा उतर देवाचें पळयात तेल सगळे कडेन आसलें सारकें पळयात सगळे कडेन तेल आसलें होय पूण फकत हुशार आंकवारी कडेन सुबेज तेल आसलें सारकें म्हणजे देवाचें उतर सगळ्या कडेन आसलें लावी तुवें आतांच म्हणलें देवाचें तेल जावन आसा देवाचें उतर समजा तें तेल जावन आसा देवाचें उतर
तेन्ना तर तें उतर तांचे भितर आसूंक जाय आसलें न्ही. तें उतर भितर आसूंक जाय आसलें की ना. हांवें तुमकां 5 मिनटां 10 मिनटां पयलीं कितें सांगलेलें. हांवें तुमकां आतांच कितें म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलां तें हांवें सांगलेलें. देखून हांव तुमकां ही सोजमणी दिता. हांवें म्हणलेलें आमी कितलें देवाचें उतर आयकोन, कितलें देवस्पण करून, कितलें इगोर्जेक वचोन, कितलें प्रिचरांक आयकोन तें उतर म्हाका पवित्र आत्म्या कडसून मेळ्ळो ना जाल्यार म्हजे कडेन सुबेस्तेल हा ना. थँक यू कित्याक जीसस. तें उतर म्हजे कडेन आसपाक पळय भाव भयणीनो, न्हवऱ्याक येवपाक उशीर जातलोच. आमी आयज रातीक हें आतां हांगा गोंया आमच्या 8 जाले, 8:05 जाले. आमी उतर आयकोता की आयज रातीक न्हवरो येवपाचो, आमी नको. पूण तो फाल्यां येत, परवां येत, फुडल्या वर्सा येत, 5 वर्सांनी येत, 10 वर्सांनी येत, पूण तो येतलोच. ताका येवपाक उशीर जायत. आनी आमी जेन्ना ताची वाट पळोवन आसाव तेन्ना आमकां गरज हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरपाक. कित्याक जेन्ना तें उतर आमच्या काळजान रिगून आमी दवरता, पवित्र आत्म्याचें काम आमकां तो उजवाड त्या उतराचो दिवपाक जेन्ना न्हवरो येतलो. प्रेज गॉड. तुमी आयकलां हांवें कितें सांगलां तें. Yes, brother. न्हवरो येतलो तेन्ना त्या उतराचो उजवाड, हें तेल आमी जें तेल आमी रांदता वा आमच्या पोंट्यांनी घालता तें तेल न्हय, फकत वोपार सोजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. हें तेल जावन आसा देवाचें उतर जें आमकां सोजमणी मेळ्ळ्या पवित्र आत्म्या उदेशी. तें उतर आमच्या काळजान दिगून दवरलां. तें उतर आमकां वाट दाखयता. तुमी पळय, तुमी स्तोत्रां 119 स्तोत्रां 119 वर्स 105 आमी घालया. हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां की आयज पवित्र आत्मा कितें सांगता ती प्रॅक्टिकल शिकोवंक सोदता. स्तोत्रां 119 वर्स 105. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. स्तोत्रां 119 वोड 105. 105 वाचूया. आयज ह्या तेलाची सोजमणी आमकां मेळटली. आनी हें सुबेज तेल कितें तें, हें एक्स्ट्रा ऑयल जें आमकां आसा तें कितें तें आमी पळोवया. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा जेजू परतून येतलो तें उतर जें म्हजे भितर आसा तें उतर म्हाका वाट दितलो जेजू कडेन वचपाक. Thank you, Jesus. आनी समजा आमी कित्याक जाणां निमाण्या दिसांनी लोक फटवतलो जाणां भाव भयणीनो. तुमी जाणां कित्याक लोक फटवतलो. कित्याक जो लोक इगोर्जेक वेता, देवस्पण करता, मागणें करता, रितीराक वेता, सगळें करता, पूण तें उतर पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर पाळिना, ताका त्या उतराचो उजवाड जेजू कडेन वचपाक जेजू येतकूच पळय भाव भयणीनो, जेजून आमकां कितें सांगलां, जेन्ना तो येतलो तो येवचो ना की सगलो लोक तो येयला रे, तूं वचना. ना ना म्हाका मातशें काम आहा. कोण म्हणटलो ना ना तूं वच. तुका कविता येयल्या, तूं वच. तुमकां अशें दिसतलें, अशें घडटलें काय? ना, अशें घडचें ना. जेजू जेन्ना येतलो, जो कोण फकत उतरान हा तोच साल्वार जातलो आनी बाकीचो लोक मरण काबार जातलो. Yes. तुमी आयकोंक ना कितें सांगलां तें.
पळयात ही वपार आमकां शिकयता की जेन्ना जेजू येतलो ज्या आंकवारी कोडे सुबेस्तेर आसले ताणे आपल्यो पोंट्यो सारक्यो केल्यो उजवाड बरो केलो आनी ती आतां ती पोंटी घेवन ती आपल्या न्हवऱ्याक मेळपाक गेली आनी काजाराच्या फेस्ताच्या हॉलान गेली ही फकत वपार पूण ही सोजमणी मेळपाक आमकां गरजेची नातर आमी समजता म्हजे कडेन पवित्र आत्मा हा उतर आयकता देखून जेजू येतलो आनी म्हाका वतलो ना म्हजे कडेन उतर हा म्हणून तें उतर म्हाका ती वाट उजवाडान दाखयतली आनी हांव ह्या जाग्यार पावतलो ज्या जाग्यार म्हाका जेजू मेळटलो आनी म्हाका लग्नाच्या फेस्ताक व्हरतलो जो कोण उतरान ना तो केन्नाच जेजूक मेळपाक पावचो ना कित्याक जेजू येवचे पयलीं तो काबार जातलो ताचें मरण जातलें जेजू कारगां जेजू कारगां जेजू जेजू कारगां. कारगां. Praise God. ऐकात बरे भाशेन भाव भयणी ऐकात बरे भाशेन जेन्ना जेजू पयली पाट येयलो ह्या संवसारान तो कसो येयलो तो जेन्ना तो पयली पाटी येयलो पगवंडार जावन येलो. तो एका बाळकाच्या रुपान येयलो न्ही होय होय होय. बेथलेम शहरान आंकवार मोरीच्या कुसप्यान तो जल्मलो 9 म्हयने आंकवार मोरीन ताका आपल्या कुसप्यान दवरलो जेन्ना आंज बोडबा येयलो आनी तिका सांगलें तूं आंकवार हांव जाणो पूण तूं गर्भीत जातली आनी एका पुताक जल्म दितलो ताचें नांव जेजू म्हूण दवरतली आनी तो जातलो व्हडट्या Emmanuel. देवाचो पूत तो मेसाय जातलो आनी ताची राजवटकी केन्नाच काबार जावची ना शेकी 9 म्हयन्या उपरांत आंकवार मोरयेन जेजूक जल्म दिलो जेन्ना तो पयली पाटी येयलो तो आतां असोच येवंक ना असोच येयलो काय ना असोच येवंक ना इजायस प्रवादी मालाकाय मिका जेरमाय दानियल सगळे प्रवादी सुमार 700-800 वर्सां सांगत येयले एक आंकवार बायल गर्भीत जातली ती एका पुताक जल्म दितली ताचें नांव इमॅन्युअल म्हूण दवरतली आनी ती शेकी एका बाळकाक जो सुरवंडार म्हूण आहा ताका जल्म दितली म्हणटच लोक आयकत आसलो पेणकेच्या पेणक्या लोक आयकत आसलो पूण सुरवंडार येयलो काय हांव विचारता सुरवंडार येयलो काय ना येवंक ना आनी कितलो लोक लाखांनी हजारांनी पेणकेच्या पेणक्या मरोन गेलो शेकी तो वेळ पावलो जेन्ना आंज बोडवे गाब्रिएल येता वंकवार म्हणटा तूं गर्भीत जातली आतां तिका सांगल्या तूं गर्भीत जातली आनी ती आतां 10 वर्सांनी गर्भीत जातली वा 9 म्हयन्यांनी गर्भीत जातली तुजे वेळ पावलो आतां वेळ पावलो देवाक आपल्या पुताक ह्या संवसारान हाडपाक आनी भाव भयणीनो जेजू येता म्हणून 700-800 वर्सां देवान तयारी कोमेस केली पूण लोकांनी तयारी केली काय लोक तयार जालो काय ना लोक तयार जावंक ना कित्याक जाणाय जेन्ना जेजूचो जल्म जालो कोणूच ताका येवकार दिवपाक नासलो तो 2 वर्सांचो जाल्लो आजून पासून इस्रायली पोरचेक अजून माहिती नासली की सुरवंडार तांच्या देशांत तांच्या गांवांत ऑलरेडी आहा म्हणून आनी तांकां कशें कळ्ळें विद्वान लोक जो बॅबिलॉन गांवांत आसलो तो आतां एका नेकेत्राक पडून 2 वर्सांची वाट काडून जेरुझलेम गांवांत पावल्या उपरांत त्या थंयचो टिंट्यार विचारूंक लागले हो जो पूत जल्माचो आसा जो राजा जल्माचो तो खंय आसा कित्याक त्या नेकेत्राक पळोवन ते येयल्ले आनी लोक जेन्ना आयकता थंयसर टिंट्यार गांवांनी शहरांनी हे उंटीचेर येयल्या म्हणटा हे आनी पिशे खिचल्ले येयल्या आमचो राजा जावन आसा हेरोद पातशाय हे आनी कितें आयल्या फेस्ताकार आनी ते दिसतात व्हडले खाड काडून कितले
खाड केन्ना ताचे केस उगना सामके घाण वास मारता आनी ते आयल्यार राजाक पळोवपाक तांकां राजा पळयतलो तांकां सामको खट मारून भायर उडयतलो तांकां सामको धांवडावन उडयतलो पूण ते पिशे नासले शेकी ते उतर कित्याक राजाक पळोवपाक येयल्या म्हणून ते उतर पावता हेरोद पातशाय आनी हेरोद पातशाय आतां चवकशी करता फारिजियांक धर्मशास्त्रांक घेवन याज्ञिकाक घेवन ते म्हणटात वयर प्रवाद्यान बरयलेलें आसा की बेतलेहम शारान आंकवार बालकाक जोन दितली आनी तो एक सर्वंट जाता तो एक राजा आतां हें जेन्ना ताका सांगतात आनी ते आतां आयकतात हेरोद पातशाय कितें करता हेरोद पातशाय एको उत्सामोळ जाता तो तांकां आपयता त्या विद्वान लोकांक आपयता तांकां विद्वान लोकांक आपोवचे पयलीं तो कितें करता तांकां हे वास मारलेले आनी व्हडल्या खाडाचे आनी असले घाणीन तांकां पळोवंक सोदता ना त्या विद्वान लोकांक आपल्या बार्बेराक घेवन तांकां बरे बरे खाड काडून ताका बरे कपडे घालून ताका बरो परफ्यूम घालून ताका बरे केंस उगोवन ताका बरे भशेन जेवण दिवन बरे भशेन तयार करून आतां तांकां आपयता आतां आपयता ताका विचारता सगळी चवकशी करता केन्ना तुमी सुटलेले केन्ना तुमी कशे येयले नेकेत्राक पडून सुमार 2 वर्सां जालीं 18-20 म्हयने जाले आमी आतां बस नंबर 11 येयल्या चलोन 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 वाटेर आनी आमी दिसाचे न्हिदताले पूण आमी फकत रातीचे आमी चलोन वयताले ते कित्याक नेकेत पळोवन आमकां चलोन येवचें पडटालें आनी जर रस्ते नासले दोंगराचेर येवन आनी शेकी हेरोद पातशाय 2 वर्सां जावन जेजू येसोन 2 वर्सां जावन ताका कळना आनी आतां ते आतां थंयसरले पयस वेतात हेरोद पातशाय ताका सगळें दिता पूण ते नेकेत जे आतां दिश्टी पडनासले ते आतां परतून येता आनी तांकां खंय व्हरता बेतलेहम शारान व्हरना नाजरेत गांवांत व्हरता ते आतां जेजूक मेळटात नमस्कार करतात परतून हेरोद पातशाय कडेन वचनात दुसरे वाटेन आपल्या गांवा कडेन वेतात शेकी त्या वेळार आख्ख्या इस्रायली फोर्जेक कळोन येता की एक राजा तांच्या मदें जल्मला 2 वर्सां जावन पूण तरी सुद्दां म्हज्या भाव भयणीनो आमी कितें वाचता की कोणें ताका सोदलो फकत हेरोद पातशान कितें केलें ताकाय मारून उडोवपाक 2 वर्सांच्या भुरग्यांक सगळ्यांक मारून उडयले तो सजमलो जेजू ताच्या मदें मरण काबार जाल्लो म्हणून आयज हांव विचारता तुमकां जेजून आमकां सांगलां तो परतून येतलोच म्हणून तो परतून येतलोच म्हणून तो येता म्हणून पयले फाटी 700-800 वर्सां सांगलेली आनी तो परतून येतलो म्हणून ताणें आमकां 2000 वर्सां पयलीं सांगलें तो आमकां सांगला जाल्यार आतां वेळ पावला इतलो लागीं पावला 2000 वर्सां पयलीं देवाचें उतर म्हणटा की ताच्या परतून येवचो तो आतांच येयल्लो पूण ताच्या परतून येवचो वेळ पावलेलो भाव भयणीनो पिणकेच्या पिणके सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरी नाताळाच्या टायमार आदवेंताच्या वेळार अरे तयार जागृत रावार न्हिदो नाकात इतलो वेळ गेलो आनी लोक आतां सगळो न्हिदलेलो आसा पूण कोण जेजूक मेळटलो जो कोण ते उतर तांचे भितर दवरले ते सांबाळून दवरले ते उतर ते उतर पाळटात फकत आयकनात ते उतर पाळटात दिसपट्ट्या जिवितान पाळटात कित्याक पाळटात तांकां त्या उतराची सर्मणी मेळ्ळ्या म्हणून तूं भाव भयणीनो ह्या निमाण्या काळाक बेश्टें उतर आयकलें मातशें उतर परगट केलें तुमकां दिसता आमी हांवें आतां उतर परगट केलें जाल्यार हांव शिकलो हांव म्हजी शिकवण करता आनी आयलें उतर परगट केलें तुमकां दिसता की हांवूय तुमकां दिसता की हांव परगट करता म्हणून जेजू म्हाका मेळपाक येतलो हांव विचारता तुमकां हांव परगट करता म्हणून जेजू म्हाका जेन्ना परतून येतलो म्हाका मेळटलो ना मेळटा जाल्यार मेळटलो कितें म्हणटा उतर पाळटा परगट करता तें पाळटा तें मेळटलो एक्झॅक्टली लावी तुवें सारको जबाब दिलो बिश्टें उतर परगट केलें सगळे कडेन उतर गेलें परगट करपाक
पूण तेंच उतर जें हांव परगट करता हांवें पाळूंक ना जाल्यार हांव म्हाकाच फटयता, हांव म्हाकाच फटयता. आनी देखून जो कोण उतराची सोजमणी घेता आनी तें उतर पाळटा तो आतां आपलें तेल, एक्स्ट्रा तेल, सुबेज तेल सदांच तयार करून दवरता. आनी जेन्ना जेजू येता तें सुबेज तेल ताका आतां ती वाट दाखयता, ती वाट दिता. आनी जेजू आतां किचोर वाट दिता, फकत जेजू येतकूच न्हय, आमची वाट आमी त्या वाटेरूच आसा, आमी त्या वाटेरूच आसा. पळय जेन्ना कोण वोपार दिता आमी सगळं कितें आतां ही सगळीं न्हिदलीं आसात, आमी एका जाग्यार आहा हुशार आनी पिसाट आंकवारी एका जाग्यार न्हिदलीं आसा. आतां न्हवरो येतलो आनी मागीर आमी वेतेले आहा. तशें घडचें ना बाबा, आमकां ही फकत वोपार कशें घडटलें. दिसान दीस जेन्ना आमी उतर आयकता तें उतर आमी सोजमणी घेवन तें उतर आमी पाळटा, तें उतर सोजमणी मेळपाक म्हजे कडसून न्हय, पवित्र आत्म्या कडसून. जें हांव शिकयता म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलां, पूण हांव जें शिकयता तुमकां गरज तें परतून परतून आयकोन तें उतर पवित्र आत्म्या कडचें मेळपाक आनी आतां तें उतर पवित्र आत्म्याचेर तुमच्या काळजान रिगून दवरपाक, कित्याक तें उतर आतां बेगीन पाळपाक. हांव जेन्ना तें उतर आयकता तें उतर पाळटा, हांव चलत आहा, हांव एका जाग्यार ना, हांव चलत आहा, हांव त्या वाटेर आहा, त्या वाटेर आहा, वाटेर आहा, वाटेर चलत आहा. आनी ती वाट म्हाका खंयसर व्हरता, जेजू कडेन व्हरता. ती वाट म्हाका जेजू कडेन व्हरता. जेन्ना तो येतलो म्हाका जाय ताचे कडेन वचपाक ना, हांव त्या वाटेर आहा ज्या वाटेर जेजू येतलो, तो म्हाका मेळपाक येतलो, कित्याक हांव त्या वाटेर आहा. जो कोण उतर पाळिना तो खंय आहा, त्या वाटेर ना, तो आनी दुसरे वाटेर आहा, तो संवसाराचे वाटेर आहा. तो आपलो रांदता, तो आपलो गार्डन करता, तो आपल्या कामान बुडला, तो आपल्या खूब वस्तूंनी संवसाराच्या वस्तूंनी बुडला. कित्याक ह्यो संवसाराच्यो वस्तू अश्यो आहात म्हज्या भाव भयणीनो की ह्यो संवसाराची राट आमकां आमचो सगळो वेळ घेता. हांव नको, हांव कितें सांगता तें केन्ना म्हाका इतली दूख भोगता जेन्ना हांव लोकांक पळयता. ही संवसाराची राट आमकां कितलो फसोवन दवरता की आमी उतर करिना. आमी आयकता पूण हें उतर आयकलें दुसऱ्या दिसा त्या बुधवारा दिसा फुडल्या बुधवारा पळोवया कितें सांगता, कोण गवायकी दिता आनी कितें करता. पूण हांव केन्नाच त्या उतराचेर नियाळ करिना, तें उतर हांव पाळूंक सोदिना. कितें आयकलां, मातशें कितें आयकलें, कितें नोट बरयलां, मातशें कितें म्हाका कितें जाता तें हांव करता, पूण तें सगळें उतर हांव म्हज्या काळजान रिगून दवरिना. आतां म्हजी वाट खिची आसतली, जी वाट म्हाका उतर दाखयता हो ह्या संवसाराचे वाटेन आतां आयकलें उतर. त्या प्रिचरान म्हाका सोजमणी दिल्या, पवित्र आत्म्यान पासून म्हाका त्या दिसा सोजमणी दिल्या, पूण हांवें ती पवित्र आत्म्या कडसून डायरेक्टली घेवंक ना, कित्याक हांवें तें उतर पाळूंक कॉमेस करूंक ना. म्हजी वाट खिची आसतली, ज्या वाटेर जेजू येतलो हो ह्या संवसाराचे वाटेर आसतलो. हांव तुमकांच विचारता, म्हाका जबाब दिवपाची गरज ना, तुमकांच जबाब दिवंक जातलो खंयच्या वाटेर आसतलो हांव. सांगात म्हज्या भाव भयणीनो, खंयच्या वाटेर आसतलो, वीच वे विल आय बी इफ आय डोंट डू द वर्ड. संसारी वर्ल्डली वे. आनी खूब लोक जो भावार्थी म्हणटा, जो बॉर्न अगेन जाला म्हणटा पवित्र आत्मा आहा, आजून त्या वाटेर दे आर नॉट ऑन दॅट वे ज्या वाटेर जेजू येतलो. कित्याक जेजू येतलो फकत त्या वाटेर जो कोण तें उतर पाळटा, आपल्या मनाची नोटसुणी करता, आपले कुडीन एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आनी बाकीचो लोक जो संवसाराचे वाटेन आहा, हांव सांगता तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो, जो लोक संवसाराचे वाटेर आहा आयकता पूण पाळिना, ती जेजू येवचे पयलीं ती काबार जातली. ताका बायबल म्हणटा इट विल बी द रॅप्चर. इट विल बी द रॅप्चर. बूक ऑफ रेवलेशन आमकां सांगता दे विल बी रॅप्चर. रॅप्चर म्हणजे कितें, जेजू येवचे पयलीं तो लोक त्या रस्त्यार उतर पाळटा त्या रस्त्यार ना, तांचें निसणपण जातलें.
जेजू तांकां मेवपाक येवचो ना पूण तांचें पुनर्जीवनपण जातलें केन्ना समजा ताणें खरेपण एक नवी रचना जाल्ली आनी ती आतां देवाचें उतर पाळटाली पूण खरेपणी ते आपल्या मनाची पूर्ण नडसणी करूंक ना खरेपण एक जैतिवंत जिवीक ना ती मरतली पूण एक ती स्वर्गराज्यान भितर सरतली कित्याक ती एक नवी रचना जाल्ल्यान पूण जेन्ना जेजू परतून येतलो ती जेजू मेळची ना पूण ती जेजूक मेळटली 1000 वर्स जाल्या उपरांत जेन्ना जेजू फकत जो कोण त्या रस्त्यार देवाचे उतर पडटा तांचे बरोबर 1000 वर्सां जियेतलो हांव ताजेर आयज शिकयतना फुडले फावटी शिकयतलो ताका म्हणटात रेवलेशन चॅप्टर 20 रेवलेशन चॅप्टर 20 रेवलेशन कितें म्हणटात ताका प्रोकास्नी चॅप्टर 20 आमकां दाखयता की जेन्ना आतां जेजू येतलो ह्यो आंकवारी ह्यो हुशार आंकवारी ह्यो वायज आंकवारी ह्यो एक्स्ट्रा तेल घेतले फकत तांकां येतलो जो आतां येतलो आनी तांचे बरोबर जो लोक त्या उतरान हा तांचे बरोबर 1000 वर्सां म्हणजे भितरची जी जेजू वखना आनी जी आपल्या मनाची नडसणी करूंक ना उतर पाडूंक ना ती काबार जातली पूण ताणें जेजू ओळखून घेतला जाल्यार ती एक नवी रचना जाल्यार 1000 वर्स जाल्या उपरांत आतां पुनर्जीवन जातलें दॅट इज कॉल्ड एज द रेजरेक्शन जो कोण पयलो मेला ती आतां पयली रेजरेक्ट जातली ती जेजूक आतां रूप पळयतली सगळी रूप पळयतली पूण तांचें पुनर्जीवनपण पयलें जातलें आनी जी कोण बाकी आसात ती आतां जेजू बरोबर वाऱ्यान मेवतली आनी जेजू आमकां सगळ्यांक स्वर्गा राज्यांत व्हरतलो आनी जी कोण खरेपणी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना जी जेजू वळखोंक ना जेजूचेर आड गेल्या ती म्हणजे ताचें पुनर्जीवनपण जातलें ती जेजूक पळयतली पूण ते निमणे फाटी पळयतली तांची आतां सासणाच्या सासणाक एकपणान ती पावतली म्हणटच आमी आतां जाणो जाल्यार की जेजू येवपाचो आसा आनी आमी जाणो की तो आमचे बरोबर 1000 वर्सां जियेतलो म्हणून एकुडीन हें सगळें घडलें आतां तुमी म्हणटल्यार पावलू मेलो पेद्रू मेलो सगळे सांत मेले आतांच आमकांच दोत्तले हेंच पवित्र आत्म्यान ह्या निमण्या दिसा आमकां कळीत केलां आनी देखून आमी एक म्हणटात ते भाशेन एक भाग्यवन जिवीत अ लायफ ऑफ होलिनेस उतर पाडून मनाची नडसणी करून एक जैतिवंत जिवीत जिवन आमचे कुडीन आमकां एकदम गरजेचें कित्याक हो वेळ पावला जेजू येवपाचो म्हणटच तो आतां येतलो फकत एक मोहिमी मेळोन ती गरज माते फॉर द ग्लोरियस चर्च तुम्ही आयकता हांव कितें सांगूंक सोदता म्हज्या भाव भयणीनो तो येवचो ना आमची सरवण करपाक तो एक शांतीचो राजा म्हणून येवचो ना तो येतलो एक पळजणीत मोहिमेवंत ती गरज माते फॉर द ग्लोरियस चर्च आनी जो कोण उतरा प्रमाणे चलना काबार एक ट्रम्पेट वाजलें कोविड-19 येयल्या तेन्ना 4-5 वर्सां पयलीं 4 वर्सां 2020 येयलें कितलो लोक मेलो अजून पासून 100 ट्रम्पेट वाजपाचे आहात जो कोण वाचलो तुम्ही समजूं नाकात की आमी सगळीं वाचल्या कित्याक आमी देवाचें उतर पाळटले म्हणून देवाच्या काकुतीक लागून आमी वाचल्या पळय खूब जाणां आपलो समून जेजूशी घट आसलो म्हणून ती भावार्थान वाचली पूण देवान आपल्या काकुतीन आमकां अजून दवरली पूण अजून 6 ट्रम्पेट वाजपाचे आसात जेजू येवचे पयलीं दुसरें ट्रम्पेट ह्या वर्सा काबार जावचे पयलीं वाजपाचें आसा आनी एक व्हायरस येवपाचें आसा आमी नकळो कितें जावपाचें पूण एक व्हायरस येवपाचें आसा तेजे उपरांत 3रे ट्रम्पेट 4थे ट्रम्पेट 5 6 7 ट्रम्पेट आनी ह्या 7वें ट्रम्पेट जाता म्हणसर जो कोण देवाच्या उतरान ना जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे कोणे देवाची काकुतीन आपले मन बदलूंक ना उतरान पाळूंक ना ती काबार जातली आनी तेन्ना जेजू येतलो
मोहिमीमोंत इग्रोज माते मोहिमीमोंत द ग्लोरियस चर्च कित्याक तांचे बरोबर रावपाक कित्याक ती आतां नितोड जाल्या ती आतां बागयोन जाल्या ताणें आपल्या मनाची नडसुणी केल्या पवित्र आत्म्या बरोबर आपलें जिवीत जियेल्या तुम्ही आयकता तुझ्या बाबड्यान कोणाक प्रश्न आसा विचारपाक तुम्ही खूब फावटी हांव कितें शिकयता तुम्ही म्हणटल्यार हे तूं आतां आमकां कितें सांगता आमी केन्नाच अशें आयकोंक ना तूं आतां आमकां कितें सांगता 1000 वर्सां तो रावतलो आमी तो पोर्चुगीज मोहिमेमोत इगोर्ज माती घेतलो हे कित्याक घडोंक ना हे सगलो लोक मेलो आतांच हे घडटलें हे फकत निमाण्या दिसाक घडटलें दिस इज ओनली हॅपनिंग ड्युरींग द एंड टायम्स बिकॉज आमी जावन आसा एकदम सुभागी we are blessed because we will see Christ in this body. या कुडीन आमी जेजूक पळयतना केन्ना जेन्ना ताचें उतर आमकां वाट दाखयता त्या वाटेर आमी आसा तें उतर आमच्या काळजांत भिगून दवरलां बेश्टें आमी कानान आयकना तुम्ही आयकतात म्हाका म्हजे भाव भयणीनो हांव कितें सांगता तें तुमी सगळीं ओगी जाल्यात हांव नको तुमी आयकतात ना कितें कोणाक प्रश्न आहा विचारपाक कित्याक हें एकदम ही शिकवण एकदम डीप हे बिश्टे देवाचो मोग देवाची काकूट देवाची दयाळाय ही शिकवण न्हय हे सगळे आमी जाणो हे सगळ्याक लागून ताचे मोगाक ताच्या दोळ्याक ताचे काकुतीक ताचे कुरपेक लागून आमी आतां ह्या जाग्यार पावलो जे आमी आतां उतर पाळपाक आनी बागयोन जिवीत जिवपाक एकदम गरजेचें ना तर तेच टेप रेकॉर्डर तीच कॅसेट टेप रेकॉर्डर तेच रेंटेटेटेंक आमी आयकता पूण आमी बागयोन जावपाक आमी चिंतना आनी देखून त्या पिश्याट आंकवारी भाशेन आमकां जावपाक एकदम आमकां नाका आमकां त्या हुशार आंकवारी भाशेन तें उतर आमच्या काळजांत दिवून उतर आमी पाळून आमची गोवायकी दिवन खरेपणी जैती म्हणजे आमचें प्रमोशन जावन आमी खरे सोल्दाद जावन एकदम गरजेचें जेजू कारका जेजू कारका प्रेज गॉड थँक यू जीसस प्रेज गॉड तुम्ही जाणो थोडे म्हयन्या पयलीं हांव म्हणटा तुजे बाय म्हणून असल्यो आमकां गोवायकी ब्रदर म्हजें हांगा दुखतलें आतां म्हाका पेपणी मेवली आतां म्हाका अशें जालें तें बरें हा पूण आतां बाब म्हणून वेळ पावला की आमकां आमी देवाक मागणें की म्हाका पेपणी दिव अशें आमकां मागणें करपाची गरज ना कित्याक आतां आमी एक पिडा नासतना जिवपाक एकदम गरजेचें वी नीड टू लिव्ह इन डिवायन हेल्थ मी आयकता कितें सांगूंक सोदता भाव भयणीनो हो वेळ पावला जेन्ना आमी एक बागयोन जिवीत जियेता आमी आमचे कुडीन एक कसलीच पिडा नासतना पावूंक जाय आमी सदांच चिंतताले हांव इतलीं वर्सां म्हाका पिडा जाली जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो जेजू आनी मागीर गोवायकी दितालें हांव हो वेळ काबार जाला आतां शेवटचो वेळ पावला की आमी आतां हें सगळें आयकलां म्हणून आमच्या मनाची नडसुणी केली म्हणून आमी आतां आमचे कुडीन एक पिडा नासतना जियेता आयकतात म्हज्या भाव भयणी तुमी आयकतात हांव कितें सांगूंक सोदतां हांव आतां देवाक मागिना की म्हाका सर्वीस दी पुर्तुगेज पास म्हाका दिलां आय एम प्रॉस्परस आय एम हेल्दी let the weak say I am strong let the sick say I am healed आमची गोवायकी जावन आसा की आमी आतां एक जैतिवंत जिवीत जियेता कित्याक आमी तयार जाला आमच्या जेजूक मेळपाक Praise God. Yes. Thank you, Jesus. ह्या शेवटच्या वेळार आमच्यो गोवायकी आमच्यो टेस्टिमनी कितें जावत आसा आमी कोणाक बरी खबर दिता कोणाक आमी हें जें आमी जियेता आमी कोणाक शिकयता समजा कोण बरो ना सदांच ताका पिडा आहा ताच्यान कोणा कडेन वचोंक जाता आनी सांगता बाबा जेजूच्या घ्यानी तूं बरो जातलें तुकाच कॉन्फिडन्स जावचें ना कित्याक तुजे भितर पिडा तूं आपलो थोंट्यान तुजे दोळे सारके चलना तुका काय कितें म्हणलें रे तुजेच कान सारके चलना आनी तूं आतां दुसऱ्याक सांगतलें की जेजूच्या घ्यानी हांव बरो जालो तुजी सावूत बरी आसपाची
आमी घट आसपाक एकदम गरजेचे उतर आमचे भितर आहा आमी आमच्या मनाची नडसुणी केल्या आमची कूड बरेपण आमच्या सावधीन आसा भलायकीन आसा जेजू कारगां आनी ही जावन आसा आमचो गोल हो जावन आसा आमचो टार्गेट कित्याक आमी थंयसर पावपाक पवित्र आत्म्याच्या आदारान एकदम गरजेचे म्हज्या भाव भयणी तुम्ही आयकता ना कितें सांगूंक सोदता उपकार करून म्हाका होय म्हणात आमेन म्हणात म्हाका सजमणी तुम्ही मेळटात कित्याक म्हाका पवित्र आत्मा सांगता तुमकां सांगपाक की उतर आमी आयकता आमी पाडी ना जाल्यार फकत आयकता जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना आमी जेजूक ह्या 1000 वर्सां पळोवपाक आमी आमी पावची ना आनी एगे आनी दुसरें म्हणल्यार म्हजे भाव भयणीनो थोडो लोक म्हणटालो आसूं आतां आमकां 1000 वर्सां पयलीं आमकां नाका पळोवपाक जाल्यार आमी मरत जाल्यार 1000 वर्सां आमी न्हिदून रावतले आनी जेजू तेच्या उपरांत आमकां परत जेवन करतलो ते घडोवंक शकता वय जातलें पूण आमकां आमकां खात्री आहा आमकां खरेपणी खात्री आहा की आमची आमी आमी खरेपणी आहा जातलें म्हणून आमी नको की आमी खरेपणी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी देवाक मागलेली जाल्यार हे आमी खरेपणी एक भाग्यवन जिवीत जियत जाल्यार आनी आमी जाणो की 1000 वर्सां आमी जेजू बरोबर रावतले आमकां गॅरंटी ना आमी जाणोच की आमी खरेपणी जेजू बरोबर म्हणून आमी स्वर्ग राज्यांत पावतले म्हणून पूण जो कोण मरतलो आनी तेन्ना रावतलो म्हणटलो तू सांगताय तें म्हाका आयकना आमी मरत जाल्यार मरोनी आमी मरता जाल्यार मरोनी कित्याक हांव एक न्हंय रचना म्हजे कडेन पवित्र आत्मा हांव जे कोत्ता बरें कोत्ता आनी मरत जाल्यार मरोनी हांव 1000 वर्सां पयलीं म्हाका जेजू परत जेवन जाता तुका खात्री ना तू नको तुवें तें पवित्र आत्म्याक दुखयला जाल्यार खरीपणी तूं एक न्हंय रचना जाल्यार पूण आमी ह्या निमाण्या काळार पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी खरेपणी आमच्या मनाची नडसुणी करीत जाल्यार आमी खरेपणी एक भाग्यवन जिवीत जियत जाल्यार आमी आमचे कुडीन एक जैतिवंत जिवीत जियत आमकां खात्री आसा की आमी खरेपणी जेजूक ह्या संवसारान एक कुडीन पळयतले आनी आमी सासणाचें सूख गॅरंटीड आमी पावतले म्हणून ही गॅरंटी आमकां आसा जेजू कारगां आमेन प्रेज जेजू कारगां देखून पवित्र आत्मा ही शिकवण आमकां ह्या वेळार दिता आनी देखून बाब भयणीनो आमी एक कान घेवन आयकोवपाक एकदम गरजेचे आमी एक भाग्यवन जिवीत जिवोवपाक एकदम गरजेचे आमी ह्या रस्ते संवसाराची वाट सोडून हे उतर आमी कळपाक हे उतरा प्रमाणे चलपाक आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवोवपाक एकदम गरजेचे हुशार आंकवारी भाशेन 5 दिसा लागवारी भाशेन न्हय 5 हुशार आंकवारी भाशेन जेजू कारगां जेजू कारगां थँक यू जीसस कारगां प्रेज जीसस थँक यू होली स्पिरिट थँक यू जीसस देखून म्हज्या भाव भयणीनो जितले आमी वेळ काडून आमी कितलो वेळ काडटा कामाचेर वचपाक आमचो नश्ट करपाक दनपारचें जेवण करपाक सुपर मार्केटान वचपाक भुरग्यांचें नातवाचें इजाचें गार्डनाचें सुण्याचें सगळ्यांचें काम हांव म्हणून सोडिनाका करात फेस्तां बी करात सान्नां वडे बी खायात पूण भाव भयणीनो आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर आमी फाडून तें उतर आमी करून एकदम गरजेचें एकदम गरजेचें दीज आर द लास्ट डेज आमी तें उतर करपाक हांव तुमकां आयचो निमाणो एक स्क्रिप्चर दिता जाकोबाचो पयलो 20 वड 22 जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22 वाचूया सांगता देवाचें उतर फकत आयकूनच तुमकां फटोवंक नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात जेजू कारगां नीना मातशें पळयतून वाच प्लीज वाच पळयतून देवाचें उतर फकत आयकूनच तुमकांच फटोवंक नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात 22 येस ओके देवाचें उतर फकत आयकून तुमकां फटोवंक नाकात देवाचें उतर आयकून तुमकांच फटोवंक नाकात भाव भयणीनो हांव तुमकां एक सिक्रेट सांगता तुमचो सिक्रेट सांगता जेन्ना हांव एक न्हंय रचना जालो सुमार 15 वर्सां पयलीं
हांव आतां एकदम खुशालकायेन आसलो. अरे आतां उतर म्हाका सोजमणी मेळटा, हांव एकदम खोशी. आतां हांव लोकांचेर मागणी कोत्ता, लोक कोणी मेळटा तांकां. आनी खूब वजा वजा आमी हॉस्पिटलान बारीन आसतलें, हांव हॉस्पिटलान येता, लोक आमकां सांगता अरे बाबा तुवें मागणें केलें. आनी तुका बरें दिसता न्ही मागणें कोत्तकच लोक बरो जाता आनी गोवायकी दिता, तूं खूब उठ्ठाय. हांव उठ्ठालो. पूण भाव भयणीनो, सोच सांगता, तुका सोच सांगता, हांवूच त्या उतराक विस्वाशी नासलो. देव म्हाका वापरतालो दुसऱ्यांक बरें दिवपाक, पूण तें उतर हांव पाळी नासलो. हांव समज हांव उतर जाणो म्हणून हांव जिरोसतना मागणी कोत्ता म्हणून, लोक बरो जाता म्हणून हांव म्हाकाच फटयतालो. आनी एक दीस पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें, जाणाय म्हज्यान एका 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 गाडवाक पासून यूज करूंक जाता. ज्या भाशेन ताणें त्या गाडवाक बालम तुमी जाणो, बेलम द प्रॉफेट, त्या गाडवाक यूज केलो. त्या गाडव उडयलें आनी त्या प्रवाद्याक ताका बेजो बरो दिलो, ताका तेजें मन उक्तें केलें. जेन्ना डॉंकी उलयलो, देव म्हाका सांगूंक लागलो, म्हज्यान एका डॉंकीक यूज करूंक जाता. तूं एक डॉंकी जेन्ना तूं उतर पाळिना. म्हजें काम तुज्या वरवीं करूंक जाता, पूण तूं तुजें तारण जावचें ना, तूं साल्वार जावचो ना. कित्याक जाणय, तूं फकत उतर परगट कोत्ताय, पूण तें उतर पाळिनाय, पूण तुकाच फटयताय. ही 22 वर्ड तेंच उतर सांगता. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटयनाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. ह्या निमाण्या दिसांनी म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां तें उतर आमच्या एका सेक्रेट जाग्यार आयकून वाचून नियाळ करून तें उतर पाडूंक एकदम गरजेचें. वी नीड टू बी इन द सिक्रेट प्लेस. वी नीड टू ड्वेल इन द सिक्रेट प्लेस. हांव आमच्या इंग्लीश क्लासीन स्तोत्र 91 ताचे वयर हांव शिकयतालो. आनी इंग्लिशीन म्हणटा, he who dwells in the secret place of the Most High. Psalm 91 म्हणटा, he who dwells in the secret place of the Most High. म्हणटच आमच्यान सकाळी वचूंक जाता सेक्रेट प्लेसीक मागणें करपाक, 15 मिनटां वदें वर मागणें करूंक, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मागीर वाचलें, पयलें वाचप, दुसरें वाचप, आनी तें दिसलें आमी मागणें केलें आनी गेलीं आमी. जेन्ना आमी खिचोरी आसूं, कामाचेर आसूं, आमचो स्थिती पवित्र आत्म्याचेरूय ना, त्या उतराचेरूय ना, आमच्या तोंडांतल्यान कितेंय सुट्टा. आमी सुमार 1 म्हयन्या पयलीं आमी पळयल्लें की आमच्या उतर आमी उलोवंक जाय. आमी उतर कशें उलोवंक जाय सारकें आमी आयकल्लें. आमी एक शिकवण दिल्ली ह्या जाग्यार की आमची उतरां इतलीं पावरफूल आयकता आमी हें, आनी जेन्ना क्लास काबार जाता आमच्या तोंडांतल्यान कितेंय सुट्टा. आमी चिंतिना आमी कितें उलयता तें. आयतार दीस मिसाक येता, कमी हांव घेता, सगळें करता, पूण आमच्या उतरांचेर आमी कंट्रोल दवरिना. आमी ऑफिसाचेर येता, थंयसर आमच्या दुसऱ्यां बरोबर खबरो करता. अरे जाणय रे, ताचो गणपती जाल्लो इतलो व्हडलो, आनी म्हज्या शेजारचो इतलो हाडलो, पळोवपाकूच दिसना हाडलो. मागीर हांवें ताका फोटो काडलो आनी मागीर ताका एनलार्ज केलो. आतां तुजो गणपती येता तो सेम दिसता. कसलो खबरो करता आमी? तुमी करिना, पूण लोक आहा जो कोत्ता आनी देवाचें उतर आयकता. देखून भाव भयणीनो, आमची उतरां एकदम गरजेचीं. आमी तें उतर, देखून हें उतर कितें म्हणटा, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. देव तुमचे कडेन आमचे कडेन उलयलो, आमकां उतराची सोजमणी दिली, पवित्र आत्मो दिलो, पवित्र आत्मा आमकां तें सफाई करपाक दिलें, तें आमच्या मनान पासून हाडलें. आमी खरेपणी आमची चोत्राय ताजेर दवरली, खरेपणी तें उतर आमी पाळलें. बिश्टें एका कानान आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें, आनी आमी सोजमली की आमी उतर आयकलां म्हणून आमी खरेपणी व्हडली वस्त केली म्हणून. ना भाव भयणी, आमकांच फटोवपाक आमकांच फटोवपाक नाका. आमकां जाय तें उतर त्या उतरा प्रमाणें चलप. आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणें चलता, देवाचें उतर म्हणटा स्तोत्र 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. उजवाड म्हजे वाटेक. जितलें हांव तें उतर पाळटा, हांव त्या उजवाडान आसा, त्या उजवाडान हांव चलतां. आनी आतां
त्या वाटेर जेजू म्हाका मेळटलो, त्या वाटेरूच म्हाका जेजू मेळटलो. आनी खंयचे वाटेर म्हाका मेळचो ना, ती वाट म्हाका, त्या वाटेर म्हाका जेजू मेळपाक आनी तुजे बरोबर रावपाक म्हाका जाय. तें उतर म्हज्या काळजान बिगून दवरूंक, तें उतर हांवें करूंक. उतर जेन्ना हांव करता थंयसरूच म्हाका जेजू मेळटलो, थंयसरूच म्हाका तो तुजे बरोबर रावतलो आनी म्हाका मरण येवचें ना. हांव ह्या आत्म्यान, मनान आनी कुडीन हांव आतां तयार जातलो म्हज्या न्हवऱ्याक मेळपाक, जेजूक मेळपाक आनी म्हज्या सांगाता रावपाक. 1000 वर्सां शेती आमचो एक दीस तो पुनरुज्जीवनपणाच्या दिसा आमी खरेपणी, आमी जाणो खरेपणी तो आहा जाल्यार आमी खरे पळय बाब भयणो, आतां आमी भावार्थान चलता सारकें. आतां आमी होय. भावार्थान, जेजू आमच्या बरोबर ना पूण भावार्थान ताच्या उतरा प्रमाणे वयतलो. पूण जेन्ना जेजू आमच्या बरोबर आहा, आतां आमकां कसली गरज आसतली? हांव विचारता तुमकां, आमकां कसली गरज आसतली? कसली पिडा आसतली? कसलें पॅन्डेमीक आसतलें? कसली भूक आसतली? कसली ताण आसतली? कामाक वचचें पडटलें सकाळीं उठोन? हांव विचारता तुमकां. आमी खरेपणी सगळें आमकां आसलें, कित्याक जेजू खरेपणी दिसता तसलो जेजू आमचे कडेन आसतलो, तो सगळें आमकां पावयतलो. आमेन. ते वाटेर पावपाक, तो वेळ पावपाक, त्या वेळाचेर वा त्या जाग्यार पावपाक आयज सावन आमी देवाचें उतर जें आयकता आमी पाळून त्या वाटेर आसूं एकदम गरजेचें. जेजू कारगां. Praise God. जेजू कारगां. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Welcome, Jesus. Thank you, Jesus. जेजू कारगां. Go ahead, Flavie. सर्वींच्या बापा, दिनवास तुका, वाखाणणी तुका, मोहिमा तुका. दिनवास बापा, ह्या मोलादीक वेळा पासत, ह्या मोलादीक शिकवणे पासत पवित्र आत्म्या वय बरी शिकवण तुवें दिली, गरजेची शिकवण तुवें दिली. Yes. Amen. उतर तुजें आयकूंक आमी सदांच येता, पूण तें उतर फकत आयकून आमी आमकां फटयता. पूण जेन्ना खरेपणी तें आयकून ताचेर नियार करून आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी पाळटा, तेन्नाच आमी तुका तुजी खोशी करता. आनी सदांच कितलेंय तें कठीण आसूं, पूण तुजें उतर आयकून तें पाळूंक तूं आमकां आदार दी पवित्र आत्म्या. आनी तुका एक दीस तुजे बरोबर आमी जिवंक आमकां फावूं जावं. आमी सदांच जागरूक रावंक आमकां आदार दी. हे मागणें हांव करतां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन.